फिरगज ह्या जागबापाच्या वस्तेकाराक दान दिल्ल्यांची तसेच घंटीतोरीक दान दिल्ल्यांची नावां वाचताना मुखार येवन फिरगज ह्या जागबापातावन मानाची वात घेवची. लेट लिल्ली लोबो, सिरिला कुटिनो फातिमा वाडो, देवादीन बल्तजार अल्फोन्स कुटिनोच्या उडासाक दिता श्रीमान रिचर्ड कुटिनो फातिमा वाडो 3.5 लाख. देवादीन मार्क अग्निस कुटिनोच्या आत्म्याक दिता आत्मे उडासाक दिता लविना मिरांडा नित्य दारवाडो 2.5 लाख. सेवरीन डिसोजा फातिमा वाडो 1 लाख. देवादीन नेल्सन कार्लोजाच्या उडासाक दिता थॉमस कार्लोजा फातिमा वाडो 1 लाख. डेल्फिन फर्नांडीस कुवेट 1 लाख. नातालिया कुटिनो वेलंकणी वाडो 1 लाख. कॅथरीन कुटिनो आणि कुटुंब फातिमा वाडो 1 लाख. 50,000 दिल्ल्यांची नांवां अशीं आसात. देवादीन एलिझा कुटिनोच्या उडासाक दिता हॅरी कुटिनो नित्य दारवाडो 50 आणि 1,500 रुपये. 1,500 रुपये. जेनेट कुटिनो नित्य दारवाडो 50,000 रुपये. रिचर्ड विद्या कुटिनो नित्य दारवाडो 50. बी मेंडोन्सा मियार 50. डॉल्फी स्टॅनी डिसोजा फातिमा वाडो 50. सिरिलस फेडरिक पिंटो डॉन बॉस्को वाडो 50. फावलिन कॅस्टलिनो लंडन 50. जेसिंता डिसोजा वेलंकणी वाडो 50. मेरी सेरवा वेलंकणी वाडो 50. लुसी डिमेलो फातिमा वाडो 40,000. लुईस तावरो अँड फॅमिली नित्य दारवाडो 40,000. देवादीन झेवियर रोशन ऑल्विन मस्करेन्सच्या उडासाक दिता हिडा मस्करेन्स आणि कुटुंब नित्य दारवाडो 40,000. मेरी आराधना डॉन बॉस्को वाडो 30,000. जॉन सल्डाना किरेम 27,000. ग्रेटा कुटिनो किन्नीगोळी 27,000. आविल डिसोजा नित्य दारवाडो 50. 5,000 500 आणि 50 आणि 5. रेव्हरंड फादर रोजारियो फर्नांडीस मुणकूर 25,000. मार्ता डिसोजा आणि कुटुंब नित्य दारवाडो 25,000. एंजेलिन लोबो बळकुंजे 25,000. डेनिसा रोजा नित्य दारवाडो 25,000. जीटा लोबो फातिमा वाडो 25,000. हेनरी डिसोजा नित्य दारवाडो 25,000. विल्सन डिसोजा नित्य दारवाडो 25,000. हेराल्ड क्रास्टा नित्य दारवाडो 25,000. ऑल्विन शालिनी एलिस्टर कुटिनो फातिमा वाडो 25. मेल्विन लैला इवन आणि इशोना कुटिनो फातिमा वाडो 25. जॉन कुटिनो फातिमा वाडो 20. पाउलो मस्करेन्स डॉन बॉस्को वाडो 20. नवीन मस्करेन्स डॉन बॉस्को वाडो 20. हेराल्ड डिसोजा फातिमा वाडो 18,000 रुपये. रत्नाकर शेट्टी मुणकूर 15,000 रुपये. ब्लेसिला रोड्रिगस नित्य दारवाडो 15,000 रुपये. देवदास क्रिस्टी बेंगळूर 15,000 रुपये. रोनाल्ड डिमेलो फातिमा वाडो 15,000 रुपये. नाव नका 10,000 रुपये. जूड नजरेत बळकुंजे 10,000 रुपये. मायकल डिसोजा नित्य दारवाडो 10,000 रुपये. विल्सन पिंटो 10,000 रुपये. बीना जॉयविन डिसोजा किन्नीगोळी 10,000 रुपये. रघुवीर मुणकूर 10,000 रुपये. डेनिस मस्करेन्स डॉन बॉस्को वाडो 10,000 रुपये. रेव्हरंड फादर रिचर्ड सल्डाना पेरमपल्ली 10,000 रुपये. बॅप्टिस्ट मोरस फातिमा वाडो 10,000 रुपये. जॉन लॉरेन्स डिमेल्लो नित्य दारवाडो 10,000 रुपये. अशोक शेट्टी मुणकूर 10,000 आणि 10 रुपये. स्टेला कार्डोजा नित्य दारवाडो 10,000 रुपये. सरिता वाज मुंबई 10,000 रुपये. जेसिंता डिमेलो फातिमा वाडो 8,000 रुपये. रोनाल्ड डिकोस्टा दुबई 7,500 रुपये. रेनिटा डिसोजा फातिमा वाडो 7,000 रुपये. कोसेस नजरेत नित्य दारवाडो 6,000 रुपये. चार्ल्स डिमेलो नित्य दारवाडो 5,000 रुपये. हरिनाक्षी चिदानंद 5,000 रुपये. अमित पल्लड़का 5,000 रुपये. पाउल पिंटो बचपे 5,000 रुपये. नाव नका 5,000. जरोम नजरेत नित्य दारवाडो 5,000. वलेरियन मोरस फातिमा वाडो 5,000. फ्लोरिन नजरेत नित्य दारवाडो 5,000. चार्ल्स मुनिस डॉन बॉस्को वाडो 5,000. जॉन लॉरेन्स आल्वारिस किरेम 5,000. प्रेसी कामत 5,000. आल्बर्ट डिसोजा वेलंकणी वाडो 5,000. एवलिन सेरावो वेलंकणी वाडो 5,000. नवीन फर्नांडीस नित्य दारवाडो 5,000.
विलियम पिंटो नित्य दरोडो 5000, अंबिका शेट्टी 3000, करुणाकर शेट्टी जारगे कट्टे 2000, रोशन मस्करेनियस कुलसेकर 3000, शारदा पी 2500, फेलिक्स कुटिनो पतिमवडो 2000, जॉर्ज डिसोजा बोळा 2000, बोनू संगीता सेरावो किन्निगोळी 2000, सोमेस्तांग देव बरें करूं. तुमकां सर्वांक पैस्तावन आनी मुणकुरच्यांक सोमेस्तांक आज जोड हांव स्वागत मागता आनी म्हज्या संतोशांत वांटेली जावंक आयिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या पासत मिसाचें बलिदान आमी भेटयतल्या. आतां दयेकरन सर्वांनी गांठीच्या तोरीच्या लागीं वेचे काल बीस साहेबांनी येवन ती गांठीची तोर बेंजार केला. बीस साहेबाक दुसरें काम आसल्यावर येवन आज देखून ताणें गांठीची तोर बेंजार केला. आज ते 10 रिब्बन कट करून ते उद्घाटन करतले आनी ताजे उपरांत घराच्या मुखार आमी जमचें वस्तेचे घर ह्या जाग्याचें थंयसर रिब्बन कट करून भोवमानांत एक डेनिस देसा बाप ते आशिर्वचन करतले आनी सैरे ह्या जाग आसतले. तुमी फिरगस घरांनी घर अर्दे पळयला 16 जाणांनी आनी उरलेल्यांनी फंक्शन जाल्या उपरांत आमी उक्ते दवरता. सैऱ्यांनी पयसतान दुसऱ्या फिरगेची आयिल्ल्यांनी घरा भितर पळोवंक आतां अवकाश आसा बेंजार केल्या फुडले आनी येदोळच वेळ जाता आसा 11 10 मिनटां ते जाल्ले तक्षण आमी पाटी हांगासर जमचे. दयेकन आमी गांठी तोरी लागीं या. तुमचे वाती जाल्यार तुमच्या चेहऱ्याचेर दवरा. आणि प्रतिमानाची खूप ऐकली परंपरा गेलेली त्यांनी काढलेली गाठ असलेली आणि ती पहिली गाठ बरी असलेली आणि ती गाडी आणि त्यांनी सतत समर्थन लावून त्यांच्या उत्तेजनावरही फक्त ते 71 महिन्यांनी 30 मध्ये काम करून ही गाठी दौड उभारल्या. आणि आता कसं काही वैभव असताना स्त्रीला कुठे आणि कुठं आणि म्हणजे आम्ही सगळे सगळे पहिले आणि आणि गाडी केल्या आणि त्या घरच्यांनी काढले आणि रिपोर्ट करणं या पिढीची गटाची समाप्ती आमची गाडी विनंती प्लीज का
I will be brought to them. Yeah. तीन महिने आधी येत असताना एक घर पोटच्या स्थितीत असलेले आणि फिरगतकारांनी सकडांनी मुंबईत येऊन एक घर उभारून त्याची मदत त्यांनी दिल्या विक्टर विक्टर सिक्वेटर आणि बाप तेनी सरांनी होळी बाबा समोरून नव्या घराची गरज सांगल्यावरवी हे घर आज उभे असा तुमच्या सर्वांचं दानी स्वामी उपकार होता आणि तुमच्यापासून साहेबीण मेळायला गेली सदांच विनंती करता हे घराचे आशीर्वादाचे कार्य करून व मनात गेलेलीच बाप आमच्या मनाला असतात आणि सर सैरे यासारखं असतात ताका आम्ही स्वागत मागता आता हे घराचे उद्घाटन कार्यक्रम करून सगळ्याच्या दानीच्या नावानं रिचर्ड कुटीनो आणि कुटुंबानं दयाकर मुखार येऊचे Richard Coutinho and family. Actually, Father Rosary योग्य सांगितले आपल्याला he gave the initial deposit 25,000 मागत असताना तुम्ही नव्या घर बांधून 25,000 दिले तांका आम्ही आपले आई तर तांका याच मेळानातल्या उभी ते येऊ ना देखून त्यांच्या सर्वांच्या दानी काढले कशा मी बोलला आणि घराबांधून काही केल्या केल्या शिबिरा आणि सामी माका हस्तांतर करून विनंती करतात सर या
पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवा बाबाची आणि आमच्या सुम्याची जो ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. मोकार भाव बहिणीनो, ख्रिस्त आमकां बरी बरीशी जल्मालो आणि आमचे मदें जियेलो. ताका आमचे गतगतीत मागणे उबारुया. या जगाच्या वस्ते घरांत तो भितर सरो आणि आपल्या हाजरपणान ते आशिर्वादांनी भरो. ख्रिस्त सोबी हांगा तुमचे मदें आसो. भाव भयणीचो मोग तुमचे मदें वाडो. तुमच्या कुशलतायेंत वांटो घेवन कस हाडून तुम्ही ख्रिस्ताची आज्ञा पाळो आणि ते घेवन हे नवे घर प्रिती मोगाचे मंदिर जावन हार घेवन वावुरा. हांगा तांव ख्रिस्ताचो बरो परमळ पयस पयस विस्तार. देवाचे उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. सालोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुरवात. जेजून ताच्या आशिसां सांगलें, खंयच्याय घरांत तुमी रिगतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घरांत. समाधान आशिल्लो मनीस थंय जियेत जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. नातच जाल्यार तुमचें समाधान तुमकां फाटीं येतलें. ह्याच घरांत तुमी रावा. तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी मोव. देखून घरा मेजर नाका. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडटा तेंचे भाव. थंय आसल्या पिडेस्तान दूर करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हणून तांकां सांगा. देवाचे उतर हें वापरानी तुका क्रिस्ता. या वाचपाचेर दोन्ही आधारिया. मग याच्या बाबांनो आणि बाबा भगिनीनो, आज आमी सगळ्या मूळ सवार संभ्रमां सगळी तांकांच्या पैकी एक सर्व या जगाच्या वस्ते घराचे नव्या घराचे उक्तावणी आशिल्लोचे. आज आदव्यांतचो तिसरो आयतार. ह्या आयताराक संतोष भाव आयतार गावदेते सांडे वा रिजॉयस सांडे म्हणून आपयला. आमी कितेंय वाव करता, कितलेंय काम करता जाल्यार निमाणें आशिल्लें संतोष. जर संतोष ना जाल्यार आमचो वाव व्यर्थ. आनी संतोष मेळचो आमकां आमच्या संबंधान, रिलेशनशिप्स मनशा मदें आनी देवा लागीं संबंध. संतोष मेळचो भायल्या वस्तूंनी, संतोश माणसा भितर आसता. आनी घर बांदल्यार आमी घर बांदल्यार पावना त्या घरांत समाधान आमी आशिल्लो, संतोष आशिल्लो. आनी तो संतोष मेळटा एकामेकांच्या संबंधान, मागण्या आनी बऱ्या करण्यात बारी. आज हें घर उक्तावण करता आसतना सोम्यान जें कितें ताच्या आपोस्तलांक शिरसांग सांगलेलें, वसा सुवार्ता प्रकट करात आनी लोकांक समाधान तुमचे वांटून घेयात. घरात प्रवेश जाताना ह्या घरांत समाधान आसतलो म्हणून मागणें करा म्हणून आज आमी आशियो जितलेंच बाब रोनाल्ड मिरांदा ह्या भितरचे हांगासर वावर करता आसतना ह्या घरांत समाधान ताका मेळ्ळो, संतोष मेळ्ळो. सांगात आसत हांगाच्या दफ्तराक ह्या भितरचे तुम्ही 12 जाणां विविध कामां खातीर येतात. तुमकांय ह्या जगतांत वाव सरता आसतना वावरा संबंधी संतोष मेळोवनी, समाधान मेळोवनी म्हणून आमची मागणी जावन आसा. देवान स्वताक उदारपा आमची मागणी आतां ताच्या लागीं आमी उत्साहान सांगया. तुमची जबाब आमचे मध्ये राव सोमिया. देवाचो पूत सर्गा संसाराचो सोमी आमचे खातीर मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. दिनवाशी आनी खुशाल काळजा ताका प्रार्थुया. सोमिया जेजू क्रिस्ता मरी आनी झुजे बराबर जियेव
कुटुंबीक जिवीत तुवें पवित्र केले. तुका आमचो सैरो कसो घेवं आनी मस्तक कशें वागणून या याजकाच्या घरात आमचे मध्ये राव म्हणून आम्ही मागता. तुझे समीप अखंड घर पवित्र मंदिर कसे वाढवून येता. या घरात रावतली सगळी या आमच्या याजकाच्या वस्तेकरांत रावतली सगळी पवित्र आत्म्यावरवी देवाचे मंदिर कसे बांधून ये. आपले घर थीर खडपार बांधून तुझ्या वावरत्यांक तुवें शिकयले. या याजकाच्या घरांतले जिवीत तुझ्या उतरांक घट्ट एकवटून रावो आनी सगळे वेगळाचार पयस करू आनी व्हडा काळजान आनी खुशे मनान तुजी साखरी करूं म्हूण मागता. तुका घरदार नासो दुर्बळतायेच्या संतोषात तुझ्या इश्टाची अतिकी सेवा तुवें मानून घेतली. वस्ती करूंक जागो सोदतात तांकां तुझ्या नांवान भोंवत असले घर आमच्या आदारान मेळो म्हूण आमी मागता. हे घर मोठ्या 3-4 महिन्यांनी उभारता. बापाचे मुखेलपण आणि सभार स्वभाव आणि त्याग या घरात टाकला. देखून बापाने वस्ती मागल्या ताच्या याजकाची जिवीत असो वाचन करता. दानी पासून आमी मागया या घरा सुरवात कॉन्ट्रॅक्टर आर्किटेक्ट आणि सर्व बऱ्या मनाच्या लोकांक पासून मावून आमी मागया. आमची सर्व मागणी जेजू शिकयल्या मागण्यांद्वारे आमच्या बाबा भेटून सांगात म्हणया. आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो त्रास आसुंदी आनी आमचे सुकलेल्या मुशीदां तशाची बागा बघूस आनी आमकां थाळेन पडोवन दिनाका. वायटांतले आमकां निवार. आशीर्वादाचे मागणी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. प्रार्थूया. सर्वेस्वरा तुझ्या साखरान दयेनाय या याजकाच्या घराची उक्तावणा तुझो आशीर्वाद खातेपणी अतिरिक्ता. या घरात जियेतना तुझो आसरो तांकां मेळो. घरांतली भायर सरतना लोकांच्या सगळ्यात आश्रय म्हूण ती खुशाल जावं. घरांत परतून येतना तुका सैरो कसो ती भोगो. शेगी एक दीस ती तुवें तयार केल्या तुझ्या बापाच्या घरांत खुशालकायेन पावो. तूं जियेताय रासवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोपान मुझे उदाशे येसुया. सोपान मुझे उदाशे येसुया. आनी हांव निदर आशीर्वाद घालो. गीत गाऊया.
आमकां मणकुरकारांक वर्तू संतोश असो देस. फकत 4 म्हयन्या भितर एझेकाच्या वस्तीचे घर आनी नवी गांठीतोर फातिमा माईच्या बेसावांनी आमकां फावो जाल्या. देखून ही कामां सहकार करूंक वावुरल्यांचो आनी दानींचो उपकार बावुरतां तांच्या पासत आमी मागतां. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक बागी दीस मागतां. जेजून निमाण्या ब्रेस्तारां सादे मनीस जावन आसलेल्या अपुस्तलांक मणियरपणाक उबान येजाकी बेस घडलो. आज आमी येजाक बाब रोनाल्ड मिरांदा पासत देवाक अर्घा दिवन संतोश पावता. 25 वर्सां आदीं देवान तांकां ताचो येजाक जावन विंचलो, मागलो आनी धाडलो. देवाच्या सेवेन जायत्या फिरगजांनी तांणी सेवा भेटयल्या. क्रिस्ताचो येजाक जावन सुवार्थ पसरूंक, सेवा भेटोवंक आनी सक्रामेंत वांटूंक देवान तांकां फावो केला. येजाक जावन तांणी बेसांव दिलां आनी तांचे जिणींच आमकां बेसांव जाल्या. तांच्या येजाकी आपोवण्या आनी बेसाच्या तिरासणे पासत आमी तांचे संगता मेळोवन देवाक आज अर्घां दिता. तांच्या आवय बापायक सजनाचो विशीव मागता. आमी कुटुंबाची, सैरीं, मोगाची आनी फिरगजगारां सांगाता मेळोवन बाब रानी पासत मागता. सोम्याच्या शेतान आनीकी जायतीं वर्सां फळादीकपणी मिसांव करूंक आनी शेवट पर्यान तिरासणेन रावूंक देव तांकां बरी भलायकी, दादोसकाय, बोळ आनी उर्बा फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. जमलेल्या सर्व याचा लागीं विनंती ह्या मिसा वेळा म्हजे पासत मागा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. जो आसलो आनी सदांच आसतलो त्या भोवमगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे असो. भाव भयणीनो, म्हज्या ह्या सारकी जिवितांत जायतें बरें घडलां, जायते तितलें बरें घडोवंकी ना. जायते फावटी देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव जियेलां, जायते फावटी हांव सुकोवन पडलां. देवा विरोध आनी मनशा विरोधी हांव मनशापणान हांवें सूख आदारला. ह्या सब सुखी खातीर आनी हांवें केल्ल्या अस्कतकायेन केल्ल्या पातकां खातीर म्हजी पातकाची माफी जेजू लागची हांव मागतां. आनी आम्हा सर्वां हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक वेचे पयलें आमचें उणेंपण मोती उडास हाडया आनी संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करून घेवया. सांगाता मागया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो सरून सांगता, मनान चिंतून सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. तुमचो तुमचो बोड अपराध ह्या बसत सुद्दां संपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सळ पदवेदा देव आमची खाकूल करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळा बापा, आम्ही तुझी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी हत्रे घेवन रावता. येदो व्हरतो सोडवणदार आमकां हाडटा तो आनंद बगूंक आनी ताजो जल्म आमकां सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी विश्वासान मागता. सर्वेस्परा, भोव पवित्र बापा, तुज्या मागलेल्याच्या सासणीक याजकपणांत वांटो घेवंक तुवें म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका तुजो याजक जावन वेंचून काडलोय. तुज्या पवित्र सभेच्या सेवेक म्हाका नेमलोय. तिरान आनी दुलाबायेन सुवर्तमान प्रगट करूंक आनी सोडवणेचो गूट विश्वासी मणियारी जावंक म्हाका करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. झेफानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनाच्या दुवे संतोषान बोब मार, इस्रायेला उल्हासान गितां गा. जेरुझलेमाच्या दुवे संतोष भरीत जा, सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेले फर्मण सोरेस्परान पयस केलां, तुज्या दुस्मनाक ताणें पाटी दावडायल्यात. इस्रायेलाचो राय सर्वेस्पर तुजे मोदें आसा, तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुझलेमा विशीं अशें म्हणटलीं, सियोना भिये नाका, तुजे हात गळूंक दिनाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. हेर कोणाक
परमेश्वराची दयामया हांव बगूंक पावतलो सर्वेस्पराची तर वाट पळेन राव धैर्य घे आनी दृढ राव वय सर्वेस्पराक आत्रेगून राव सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो दारो सांपावलून पिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सौम्य थंय सदांच तुमी संतोश पावा. पोट्ट्यान हांव सांगतां संतोश पावा. तुमचें बळेपण सोमेश मनशांक कळीत जावं. सौम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान, तुमचीं काळजां आनी तुमचीं मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ लोकाच्या जम्यांनी जुवांव लागीं विचारलें तर आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलेलोय तशेंच करूं. थोडे सुंककारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्राज सडीत वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें, आनी आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात, कोणाचेरी फोट फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितली दिसपडती पोड मेळटा ती घेवन ददोशी जाया. लोकांचो त्रेग आतां वाडोवन येतलो आनी जुवांस कांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सकटांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा.
ताच्या वणांचो बांध सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र ज्ञान आनी उज्यान पवी स्नान दितलो. आपले सूप ताणें हातान धरलां आनी तो आपली दानी आसून नितळ करतलो. आपलो गोव तुप्यांनी भरतलो पूण पोल पालवनात असल्या उज्यान घाललो आसतलो. असली हेर जायती शिकोवन दिवन जो हांव लोकांक सुवार्ता प्रगट करतलो. देवाचे उतर हे जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या याजाक भावानो, भावां भयणीनो, फिरगजगारांनो, भुरग्यांनो, सैऱ्यानो आनी विशेष करून आपल्या याजाकी जिणयेचो रुप्योत्सव आचरण करच्या बाप रॉनी कोणगी एका याजकाक 3 वर्सां उपरांत वर्ग जायचे म्हणून आशा जाली. खंय ताणें वर्ग विसारलो आनी लोकांनी विचारलें कित्या बादर 3 वर्सांनी तुमी ट्रान्सफर गाण घेतात. तो म्हणालो तुमी देवाचो जावं म्हजो जावं वा एकामेकाचो जावं मोगूच करिनात देखून हांव ट्रान्सफर गाण येता. तें कशें फादर? तेंगी तुमी देवाचो मोग करिनात कित्याक म्हळ्यार हांगा फाटल्या 3 वर्सांनी एकच एक मोर्न जावंक ना. तुमी म्हजो मोगय करिनात. फाटल्या 3 वर्सांनी एकच एक गिफ्ट म्हाका मेळूं ना. तुमी एकामेकाचोय मोग करिनात कित्याक म्हळ्यार हांगा येदोळ 3 वर्सांनी एकच एक ओली जावंक ना. ही एका खंयच्याय एका याजकाची काणी. पूण आमचे मदें एक याजक आसा 25 वर्सांची याजकी जिवी जियेल्लो बाप रॉनी. ताणें फाटल्या 25 वर्सांनी देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक उतरान आनी करणेन प्रयत्न केला आनी ताज्या तांके प्रमाणे तें जारी जालां. आयच्या वाचपांनी आमी पळोवचें जाल्यार विशेष करून आयच्या सुवार्थेक कशी आमी दिश्ट घाली जाल्यार एक प्रमुख सवाल आसा, आमी कितें करीजे. हे सवाल आयच्या सुवार्थेन 3 फावटी विचारला. आमी कितें करीजे. ताणी कितें करीजे तें आमकां सांगूंक सुलाभ. ताणें कितें करीजे तेंय सांगूंक सुलाभ. आमी कितें करीजे आनी हांवें कितें करीजे हाका जाप कश्टांची. कित्याक म्हळ्यार ताणी करचें न्ही पळय, तें हांवें करचें आनी आमी करचें. तातूंत विंचवण आसा, निर्धार आसा, बदलावण आसा आनी परिणामी आसा. देखून हें सवाल जोगतें आनी भोव गरजेचें. हांवें कितें करीजे हें हर एकल्यान विचारलेले वरवीं तांणी तांची जिणी बदलूंक तांकां साध्य जालां. एक 2 संतांची हांवें उल्लेख करचो जाल्यार सान फ्रांसीस आसिसी एका मानतनाच्या कुटुंबाचो. ताका कोटकारांक पळयल्यार जायनातलें. एक दीस घोड्यार तो वेताना कोटकार ताका मुखार भेटलो. सुकोवन घेवच्या बदलाक त्या दीस ताणें विचारलें हांवें कितें करी जय. तो घोड्यार तावन देवलो. कोटकाराक ताणें पटलून धरलें, ताका उमो दिलो आनी त्या दीस ताणें क्रिस्ताकच विंगलो. हांवें कितें करीजे म्हणल्यार चिंतपान तो क्रुसिफिक्सा मुखार आसतना जेजून ताका जाप दिली, वोस आनी म्हजें घर दुरस्ती कर. वोस आनी म्हजें घर दुरस्ती कर. हांगासर घर म्हळ्यार म्हजें पवी सभा बांदूंक तुजी सेवा आनी मिसांव तूं भेटय. हें हांवें कितें करीजे म्हणल्यार सान फ्रांसीस आसिसीक मेळिल्ली जाप. आनी एकलो सांत सान इनास लोयोला स्पेन गांवचो. झुजांत तो झुजताना पांयाक गुळो लागून गायेलो. आस्पत्रेच्या कटल्यार तो वळवळतना जेजूची जिणी, सबार सांत भक्तांची जिणी हे सगळे पुस्तक ताणें वाचलें. हें वाचप ताका हांवें कितें करीजे म्हणलें विचारूंक आनी ताका जाप सोदूंक कारण जालें. आनी निमाणें
संवसारी जीक संवसारी राटावळ हे सगळे सोडून आत्म्याची बाचाव करूंक आनी जेजूचो पटलाव करूंक तो फुडें गेलो. पवित्र पुस्तकांत ती पळयल्यार जायत्या मनशांनी हांवें कितें करीचें म्हणलें सवाल विचारलेलें आसा. धाकल्याक ग्रेस्त तरणाटो जेजू चर्ची आयलो आनी म्हणालो, बोऱ्या मेस्त्री, सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीचें? पेंतेकोस्ताच्या दिसा सांत पेद्रूचो शर्माव आयकून लोकांनी विचारलें, आमी कितें करीचें? दामास्काच्या वाटेर सांत पावलान सोम्याक विचारलें, सोम्या, हांवें कितें करीचें? हे सवाल विचारलेले वरवीं जायती बदलावण जाल्या, जायत्याच्या जिणेक नवी दिशा मेळ्ळ्या. हांवें कितें करीचें? हे सवाल सुमार 25 वर्सां पयलें आनी ताच्याकी पयलें फादर रोनीन विचारलेलें आनी आजून तो विचार आयला. आनी हाका जाप एक याजाक जायचे, लोकांची सेवा करीचे, देवाचो मोग करीचे. असल्यो जापी ताका मेळ्ळ्यात आनी मेळोनूच आसात. आज 25 वर्सां संपल्यांत आनी आयच्या सुवार्थेंतच पळयल्यार एका याजकाचें मिसांव कितें ताचे विशयांतय आमकां उल्लेख आसा. जुवांव लागीं 3 वर्गाचो लोक येता. लोक असो जोमो येवन जुवांव लागीं विचारता, आमी कितें करीचें? ताका जुवांवची जाप, कोणा लागीं 2 दगले आसात तो नातलेल्याक दिवं, जेवंक खावंक आसलेलो नातलेल्याक दिवं. एका याजकाची जिणींग पेल्याक दिवचें, गरजेक पावचें, वांडचें आनी गरज समजोवचें. दुसरें सवाल सुंकागारांनी येवन विचारलें, आमी कितें करीचें? जुवांवन जाप दिली, सडीत वसूल करिनाकात, अन्याय अनिती विरोध झुजा. एका याजकाचें मिसांव, अन्याय विरोध अनिती विरोध झुजचें, एक झुजारी जावचें, प्रामाणीकपण जियोवन सतानितीक उखलून धरचें, वायट खंडन करचें, शोषण विरोध करचें. आनी तिसरो पंगड शिपाई येवन जुवांव लागीं विचारतात, आमी कितें करीचें? तवळ तो म्हणटा, जुलूम करिनाका, फिर्याद मांडिनाकात, दिसपट्ट्यो ग्रास सोडून धदोशी जाया. एका याजकाचें आपोवणूय तेंच सादें जिवीत. दिसपट्टो ग्रास म्हणजे लोकांक आत्मीक ग्रास, तशेंच लौकीक बरेपण पळोवचें, लोकांची काळजामांची, फिरगज कुटुंबांची, काळजामानाची धदोसकाय, हांसो उलोवणें, संबंद एकवट, इतलेंच. आयच्या सुवार्थेंत पळयल्लो जो कोण स्थानीक जुवांव आसा, एक याजक त्याच स्थानीक जुवांवचें स्थान घेता आनी तो म्हणटा, हांव योग्य न्हय, म्हजे प्रास सक्तिवंत आनी एकलो आसा. एका याजकान असलो संभ्रमा चलयतना ताणें कितें केलां आनी ताचे तावणेदोळ कितें साधन जालां तें ताचे वरवीं न्हय, जेजू वरवीं जालां. देवाची कृपा ताका बळवंत करूंक शकल्या. याजकपण क्रिस्ताचें देखून तो ना फोव तरी सुवार्ता प्रगट करूंक ताका योग्य करता. आज 25वो वा रुप्याळो संभ्रम चलयतना बाप रोनीची भोगणां कसली तेय आयच्या वाचपांनी उल्लेख आसा. पयल्या वाचप पळयल्यार सियोनाचे धुवे संतोषान बोब मार, उल्हासाची गितां गा, संतोष बरीत जा, उल्हासीत जा, कित्याक सर्वेस्पोर तुजे सवय आसा. किर्तनांती आमी तशेंच म्हळें, संतोष पावा आनी उल्हास करा. एका याजकाचें हजरपण, ताचें मिसांव आनी ताची सेवा, देवाचें हजरपण पासारचें, संतोष आनी उल्हास पावोवंक हर एकल्याक कारण जावचें. कित्याक पयल्या वाचपांत सांगलेलें बरी, देवाची लक्षणां त्या याजकांती दिसून येतात आनी ती दिसून घेवंक जाय. आनी कसली देवाची लक्षणां? भिरांत पयस करचें, मोगान नवी करचें, हात सोडिना जावचें आनी जैत आपणावचें. देखून याजक एक झुजारी असलें धैर्य, पातयेणी आनी देवाच्या नांवान वावुरच्या याजकांती आसूंक जाय. आनी निमाणें आमी कितें करचें? हाका जाप दुसऱ्या वाचपांत आसा. सोम्या थंय संतोष पावा. याजकपणा खातीर
ह्या फिरगजेन जाल्ल्या बरेपणा खातीर आमच्या संतोषा खातीर सोम्या थंय आमी संतोष पावया. दुसरें तो म्हणटा सांत पावल, मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक तुमची गरज कळीत करा. विशेष करून आमच्या याजक बापा पासत आमी मागचें आनी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत फिरगज कुटुंबा पासत मागून हें कुटुंब आमी बांदून हाडचें. आनी सांत पावल म्हणटा, जाणवायेन आठ आपूंक नजो जाल्लें देणें म्हळ्यार याजक कोण एक मिस्तेर, एक याजक ताचे तें कितलें उणेपण आसल्यारी, कितलें नाफो म्हणलें आसल्यारी देव ताका भरती करून दिता, योग्य करता. ताच्या सांगाताच एक याजक कितलो बोडायेन वा वडपणान आसल्यारी देव ताका कल्तो करता, ताच्याच वाटेन चलोवंक ल्हानी करता. देखून ही सकत अस्कत काय नासची आनी बरेपणान आसची, सक्तेन आसची, देवा तावनूच येवची. निमाणें स्नानीक जुवांक 3 वर्गाचे जण मेळटात. एक लोकाचो जोमो, दुसरे सुंकागार, तिसरे शिपाई. एक याजकपण म्हळ्यार लोकांक पावचें, सुंकागारांक मेळचें म्हळ्यार कोण म्हज्या पक्षेचे न्हय, कोण भायर आसात ताकाय वचोन याजकान मेळचें. आनी निमाणें शिपाई जावचें, शिस्तेन जियोवचें, मांडवळीन सगळें चलोवचें, भावार्थ राखचें, भावार्थाचो हिंड चलोवचें. आयच्या सुवार्तेन सांगलेली ही सगळी शिकवणूक मिका प्रवादी एकाच वाक्यान अशें सांगता, मनशा कितें बरें सर्वेस्पोर तुजे कडचें आशेता, कितें आशेता? न्यायनितीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन कलतेपणान चलप. हांचे शिवाय दुसरें तो कांयच आशेना. देवा लागीं संबंद, पेल्या लागीं संबंद आनी आमचेच लागीं आमचो संबंद, बरी जिणी आनी बरो संबंद. देखून निमाणे सवाल आमकां हर एकल्याक, आमी कितें करीजे, हांवें कितें करीजे. आमेन. आमी जियोन सो बाबर्थ उबे रावया आनी घवया. हंसत म्हणटा, हंसत म्हणटा, हंसत म्हणटा, बावरतान सत म्हणटा. हंसत म्हणटा, हंसत म्हणटा, हंसत म्हणटा, बावरतान सत म्हणटा. देवाचे पद वेदा बापाक हंसत म्हणटा, सग संसाराचो रचणार तो म्हूण हंसत म्हणटा, हंसत म्हणटा, हंसत म्हणटा, हंसत म्हणटा, बावरतान सत म्हणटा. जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक हंसत म्हणटा, बापाचो तो जनीत पूत म्हूण हंसत म्हणटा, स्पिरितान गव सांबावल्या हंसत म्हणटा, अंकवार मोरयेत हांव जल्मल्याक हंसत म्हणटा, पिलाता काल सोसलेल्याक हंसत म्हणटा, खुर्साचेर मरण पावलेल्याक हंसत म्हणटा, हंसत म्हणटा. हंसत म्हणटा, हंसत म्हणटा, बावरतान सत म्हणटा. सेपुलक्रांनी पिल्याक हंसत म्हणटा, मेल्ल्या मोदें तो देवलो म्हूण हंसत म्हणटा, पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताव हंसत म्हणटा, सर्गा सोडून गेल्या सोम्याक हंसत म्हणटा, बापा उजव्या तो बसला म्हूण हंसत म्हणटा, झडती करूंक येतलो म्हूण हंसत म्हणटा, हंसत म्हणटा, हंसत म्हणटा,
Paraclitac Haum Sătmânta Catholic Păvisăbec Haum Sătmânta भक्तांच्या वडीकतारा Haum Sătmânta थाक्या भवसाणे आसामून Haum Sătmânta कुडीचे पुनर्जीवनपण Haum Sătmânta ससनाच्या जीवितातै Haum Sătmânta Haum Sătmânta Haum Sătmânta Haum Sătmânta Bavardhan Sătmânta मागा तुम्ही घेतल्यात म्हणला सुमयान एस विश्वासान अख्खे पवित्र सभेच्या गरजां खातीर आमी मागया सर्गींच्या बाप्पा आमच्या पवित्र सभेक तूं राख आनी चलय बाबा साहेबांक बिस्पांक याजकांक धार्मिकांक आनी सगळ्या तुज्या परजेक बावार्थान तीर सांबाळ पवित्र सभेच्या आत्मीक आनी लौकीक मिसावांद्वारी सगळ्या संवसारांत तुजे मोगाचे सेवेचे आनी शांतेचे राज विस्तरून दी म्हण मागता हांव तुमची जवा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक पदवेदारा बापा आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेली आणि सरकारी अधिकारीचेर तुझे बेसांव घाल तांणी प्रामाणीकपण आनी कालत्यापणान तांचो अधिकार चलोवंक आदार दी न्याय नीत समानता निस्वार्थपण आसल्या मौल्यांनी तांचे जबाबदारी पाळोवंक तुजी मजत आनी सखत फावो कर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक दयाळा बापा तरवळ पिढे शिडेनी वळवळच्या भावा भयणींक तुजो आशिर्वाद दी अजून कोविड पिडेन जायतो लोक विविध रितीन कश्टाता भलायकेचो वावर करच्या डॉक्टरांक नर्सांक कार्यकर्त्यांक आनी हेरांक तुजो सांगात दी सर्वांक बरी भलायकी आनी जिणेन संतोष लाभय म्हण मागता मोगाळा बाप्पा आमच्या फिरगस कुटुंबात तूं मोगान आनी एकवटान सांबाळ आमी क्रिस्ती कायदे पाळून पेल्यांक देख दिवंक आदार दी फिरगस कुटुंबांत वाव समाजेन बरेपण आनी शेजारांक कुमोग करूंक उदार मोन दी आमचे थंय आत्मीक सांगतीनी उर्बा आनी लौकीक सांगतीनी उमेद वाडून म्हण मागता आबा बापा आमच्या कुटुंबांनी मागणे आनी देवपिरान सोडून दी तुजी कृपा दी आमच्या भुरग्यांनी तुज्या शेतान वावरूंक वडिलांनी उत्तेजन दिजे कर आवय बापयन तांच्या भुरग्यांक जबाबदारेन आनी क्रिस्ती मौल्यांनी वाडूंक उर्बेक कर एकामेकाच्या जिणे देखीन देव आपोवणी फुलोवन दी म्हण मागता काकूळ दादा बापा शिक्षया भुरग्यांक आनी कामाच्या सजनेर आसच्या युवा जनांक बरो फुडार लाभय तांणी तांकां मेळचो वेळ आनी अवकाश वापरून जिणेंत वते साधन करूंक प्रेरीत कर बऱ्या सवयांनी आनी सालीन तांणी व्यक्तित्व बांदून हाडूंक मजत दी तरावळ समस्यांनी कोश्टूंच्या युवजनांक तुज्या काकुतीन भर म्हूण मागता सर्गींच्या मोगाळा बापा आमची प्रार्थना मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्व एकठांय जाल्या काणी घेवन आयल्या गोवा उंडो ताका रोस ओपून दिता आमकां समर्पिता वेदी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणी घेवन आयल्या गोवा उंडो ताका
भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता समर्पण हे आमचे दैवी कृपेन बच्चे जेजू संगी भेटोमचे बलिदान हे वर्ते कालवत कुर्सा मरणाचे आमच्या सलवासावाचे समर्पण हे जाऊ ते तुझ्या मोगाचे दुबळ्या धाकट्या मोदे आम्ही वाटून घेच्या दांदीर वेसर आमचे जीविताचे देणे तुवे आमकां दिल्ले जाऊ दे तुझ्या मोगाचे दुबळ्या धाकट्या मोदे आम्ही वाटून घेच्या गंभीर वेसर आमचे गे बापा ओवून डोबाय अर्पिता व्हडा मोगान वावरामचो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता गे बापा ओवून डोबाय अर्पिता व्हडा मोगान वावरामचो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता भावो भयणीनो भुरग्यानो हे आमचे बलिदान सर पदवेदरा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागा प्रितीच्या बापा ह्या दिसा म्हज्या याजकपणा पासून म्हज्या भाव भयणी बराबर काळजांत हांव तुका दिन वाचता हो वांकणेचो यज्ञ तुका भेटयता तुजो याजक जावन म्हाका फावो न्हय तरी तुवें म्हाका आपयलाय फावो ते बरी तुजी सेवा करूंक तुज म्हाका चलय ह्या पवित्र सभेन सेवा कसो संको वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्पराच्या देवा सवकाळी आनी सबतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळे प्रबोधनी परगटले उतरावरते मोगान हांव कोरमायेन ताका सांबाळलो जुवाम ताची वाट तयार केली आनी तो पावत ताची वळख दिली आपल्या जल्माच्या परबेसून तो सन तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सब दळबरा संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Bye.
खरोच तूं पवित्र आनी तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां जसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें गुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेया, ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें, हे म्हज्या उगडासा करा. पावडतो मिस्तेर परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतला मसमिस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मये संगती तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याचे मागणे विश्वासान आमी मागया. आमच्या बापा आमचो स्वर्ग व्यास जमकांडी आनी आमचे सगळे आमशिता तशें आमची पातां बगोस. सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवाड
दये करून ह्या जिवितां सवोस काय आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानात रेखतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन स पातकांतली सुटय आनी स वाकातांतली वाटय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेका शांती फाटया म्हाका ताज्या याजकपणान वांटेली केल्लो सोमी तुका आनी म्हाका जीव भरपूर मापाचो जीव दिवंक आमचे थंय येता ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपोवणें मेळ्ळा आमी नीज जावन सुभागी आनी रगात आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळून
कुर्बेन नेटल्याक म्हाका अर्गांव तुका कुर्बेन नेटल्याक म्हाका सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा तुझ्या जेवणांत वांटो घेव तुझ्या सुखांत ससना वांटो मेळटलो म्हणून आमी बरोवशान रावल्या आमच्या सोडवणदारा जल्माची जेजूच्या जल्माची परब वेगळी लागीं पावल्या तितली व्हड जावं आमची भक्ती हे आमी मागता आमच्या समया जेजूचे नांवी एक घडी बसा पंचवीस वर्साच्या जुबलेवा दिसा हांव आयिल्ल्या सर्व याजकांक वंदन पठयता तांचे लागीं हांव मागणी विनंती करता आनी ह्या उडासाक सर्व याजकांनी हांवें नांव आपयलां याजकांनी दया करून एक ल्हानशे काणीक मुखार येवन स्विकार करी जाय म्हणून विनंती भोवमानादीक बाप जोसफ मार्टीस हांव सेमिनरी रिक्त आसतना आमचे प्रिफेक्ट जावन आसले गांवान पांगळाचे आमकां सांगातांनी मोग दिला तांचो हांव मनपूर्वक उपकार बाळगतां बाप रॉबर्ट D'Souza, principal of Lourdes High School College BJ हांकां बिसायबाचे हांवें आपोवन व्हेल्ले वामदाबादा आसतना आनी पाय सेमिनरीन ते शिकिल्ले आनी हांवें लागीं लागीं 25 जाणां याजकांक याजकपणाक हांवें पावयला सांगात तांकां सांगात दिला तांचो रुजवास जावन आमचे मदें ते याजक बाप आसा तांकां आनी आयचे कार्यक्रम ते चलोवन व्हरतात तांकां स्वागत आनी तांकां हांव चड बरें मागतां SVDचे फादर मॅक्सिम तांकांय आमच्या संतोशान वांटयली जाल्यार थँक्यू म्हणटा बाप प्रवीण SVD बारी सोबीत तरणाटे याजक फादर रॉक खडपाबरीच पालिमारचे विगार तांकां सेमिनरींत तांणी जायत्यांक तरबेती दिला तांकांय हांव स्वागत थँक्यू म्हणटा फादर आयवन हांव मियर आसतना तांकां वोट मेळिल्ली आनी तांणी म्हाका सांगात दिला आनी आज सुवार्ता भोव सोंपत्या रितीन वांटून घेतल्या हांव हर एक गेल्ले फिरगेजेनी म्हाका सांगात दितात तांकांय तांच्या कुटुंबांनी मस्त म्हाका सहकार दिला तांकांय देव बरें करूं म्हणटा बाप हॅरी आमी सांगाता सेमिनरी गेले मागीर ते बंबई पावले आमच्या DSCचे ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे याजक तांकांय हांव स्वागत मागता बाप प्रकाश म्हाका सैरो लागता पाद्र्याबू आनी तिसरे वर्दीचे आनी सर्व रितीन आमकां सहकार दिता तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हजो आप्त मोगांवचो याजक सांगात दिवचो फादर रिचर्ड वामदाबादावन तांणी म्हाका फिरगसून दिल्ली आनी त्या दिसा हांव आमची इश्टागात
तांकां हांव स्वागत मागता. देव बरें करूं म्हणटा. भोवमानादीक डेनिस देसाय विगारवार शिरवा वारोडो आमकां म्हज्या आनाच्या कुटुंबाक आमकां सैर येते तांकांय आमकां सांगात दिल्ल्याक आनी आमच्या सांगाता संतोशान वांटेली जाल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे मावळे बाप विन्सेंट माम विन्सेंट फेर्नांडीस आमच्या कुटुंबांत याजक तांणी हांव ल्हान आसतना घरा भेट केल्ल्या वेळार तांचो लोभ पळोवन हांवेंय लोभ घाली जाय म्हणून आशा भोगुल्ली आनी ते मैसूर दिएसचे याजक जायते वावर तांणी केला. तांचो मोग आनी कुटुंबांत म्हाका मेळ्ळो पाठिंबो जुबले तुवें करिजेस हांव करच्यार नातुल्लो येरमाळ ते लॉकडावन जाल्ल्या वेळार ना तुवें करिजेस तें खंय न्ही जाल्यार खंय करिजेस म्हणून वतड घालून ताणीन म्हाका करयिल्लें. तांचो मोग आनी कुटुंबाचो सर्व कुटुंबाच्या तर्फे तांकां अभिमान पटयता मान बागयता. देव बरें करूं म्हणटा. बाप जॉस्वी येरमाळ तावन म्हाका हांगा पावोवंक येयल्ले येरमाळचे विगार आनी तांचो मोग दोन आमकां सांगात आयल्यात हांगासर आयल्यात तांचोय हांव देव बरें करूं. मनादीक बाप डेनिस सुवारीस हांव सेमिनरी तावन तांच्या विर्गेजींत सेवा दिवंक वेतालो कालातूर तावन तांकांय हांव स्वागत मागता आनी तांचो उपकार बावडटा. निड्डोडीचे विगार भोवमानादीक ऑजवर्ल्ड मोंतेरो म्हजे आप्त मित्र आनी आतां लागीं किऱ्यांत बिरगेजीचे विगारांनी विगारवार तांच्या सांगातपणाक आनी ते एक प्रेरण म्हाका याजकी जिवितांत मार्गदर्शक तांचोय हांव मनपूर्वक उपकार बावडटा. तांच्या सांगातपणाक हांव ऋणी जावन आसा. बाप नेल्सन ओलिवेरा आमी एकाच गांवचे मण्णीना मक्कळ आमी फादर डेनिस देसाय फादर नेल्सन आनी हांव आनी एकलो फादर अनिल कर्नेलियो तो येवना आमच्या दिएसीजींत आमच्या माउंट रोजरी फिरगेजीचे आमी आनी म्हाका एप्लिकेशन दिल्लें बाप नेल्सनान हाका सेमिनरी रिक्त आसतना आनी तांणी सांगात दिला आनी तांचोय हांव मनपूर्वक उपकार बावडटा. थँक्यू म्हणटा. बाप लुईस देसाय तेय आमकां सैरे लागसिले मोगाचे आमच्या कुटुंबाक मोगाचे आनी म्हाका सांगात दिते आसात. पोरग तांच्या फिरगेजी गेल्ल्या वेळार सरप्रायज जावन म्हाका सन्मान केला थंयसर त्या फिरगेजीन तांणी आनी तांच्या बऱ्या मनाक आनी तांच्या सांगातपणाक हांव ऋणी जावन आसा. बाप आनंद तांच्या नांवा प्रमाणे तो संतोष दितात. आमी 2-3 वारडांनी सांगात आसल्या उत्तेजन दिला. बाप तुमी आमकां आमचेर मोग दाखयला तुमचोय हांव मनपूर्वक उपकार बावडटा. बाप रॉनल्ड डिसोजा कोडयाळ बायल प्रेसाचे मॅनेजर पेट्रोल पंपाचे धनी 8 वर्सां जाल्यार ही पंप सोडूंक तांकां मोहन ना आनी आमकां मस्तू सांगात बचपे हांव सहायक आसतना ते आद्यापाडी विगार आसले त्या दाळा तावन तांची इश्टागात आनी मोग तांचे तावन हांव जायते शिकलां. तांच्या मोगा खातीर हर एका फिरग्याचेर तांणी म्हजो भेट केला आनी म्हाका उत्तेजन दिला सांगात दिला. हांव ऋणी जावन आसा. इल्लो पेट्रोल दिया. बाप एंटनी पिंटो आमी सांगाता नारावी फ्रिगेजीचे हांव थंय ब्रदर जावन आसतना दोऱ्याच्या इड्यान वचून पेप्सी खातले आमी चुकून ब्रदर ल्हान जो आसलो आनी आतां ते सेमिनरीचे प्राध्यापक एंटनी पिंटो आनी ते आमच्या मोगान आयला सांगात दिल्यात आनी तांचो मनपूर्वक तांच्या कुटुंबाचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. निमाणे गिता उपरांत आमी सर्वांनी हांगासरत जमचे मोठ्यान आमी कार्यक्रम सुदारसूंक प्रयत्न करा. एक इल्लोसो वेळ जाय तितले 10 वर्सां म्हज्या खातीर इल्ले सोंसा आनी मुखले कार्यक्रम बाप रॉबर्ट चलोवन व्हरता. उबी रवया. सर्वेस भोव तुमचे सोवे आसूं आनी वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन मोगान तुमकां धाडटा.
सैबिणी आम्हा पसोत विनंती कर जेजूच्या पवित्राचा भुरग्यांक तुझ्या नी आशीर्वाद तुझो मोगार पुत्र सोवे आगवार मोरी आशीर्वाद दे आमकां भगवान तुझ्याचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नाम
चिखल फिरगजीच्या घराक फॅन स्पॉन्सर केल्ल्या एशनी ऑस्टिन डिमेल्लो फातिमा वाडो मुखार येवन वात कणगोवची. फिरगजीच्या घराक 20 सक्तीची कामां करून दिल्या हेनरी डिसोजा आनी कुटुंब डॉन बस्को वाडो. फिरगजीच्या घराक प्रवेशदाराची व्यवस्था करून दिल्या ग्लॅनिशिया एंटरप्राइज फर्निचर बेलमंड. इगर्जेक गांठ स्पॉन्सर केल्ल्या पेरंपल्ली फिरगजीक देव बरें करूं म्हणटा. फिरगजीच्या घराक ट्यूबलाइट्स स्पॉन्सर केल्ल्या लेक्शा लायटिंग्स मान्यस्त रोनाल्ड हाणें मुखार येवचें आनी वात घेवची. तशेंच वडोळ सोडून गेल्लीं नांवां आसात. रोनाल्ड कार्डोजा 1,500 रुपये, जॉन वेरोनिका बर्बोजा एरमाळ 15,000 रुपये, लुइजा कार्डोजा 1,000 रुपये, आनी एक रोनाल्ड किरें 10,000 रुपये. देव बरें करूं. मोगाच्यानो हांगासर तण पिवाना आयिता आसा. कार्य सुरवात करच्या पयलें जी कोणाक तण पिवान पिवंक जाय तांणी मुखार वयचें, बेगीन तण पिवान पिवचें आनी आपली बसका स्विकार करची. तशेंच कोणाक कुडीची गरज तिरसुंक जाय थंयसर हॉलाच्या कुशीन वयचें आनी थंयसर अवकाश आसा. देखून भायर माटवो भायर आसल्या सैर्या लाग्या विनंती करता, तुमी तण पिवान पियेल्यात तर खंडी जावन भितर जावन येवन तुमची बसका स्विकार करूंक हांव तुमकां उलो दिता. बाबू Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. आमी येदोळ मिसाक उपयोग केल्ल्यो कंतराच्यो करतिल्यो थंयसर आसात. इल्लें चड उणें जाल्यार त्यो सकयल पडच्यो, पांया मुळांत गुड्डावच्यो. त्या देखून हांव विनंती करता, 1-2 स्वयंसेवक दया करून उबी रावात आनी सगळीं येटी
सोमेस्तांक देव बरो दोन पाराव मागता जी कोण लिंबू सरबत थंयसर पियेतात वेगी पियोन भितर येया ताचे उपरांत जेवण आसा म्हणा मिसा वेळार प्लेटी पुरा तयार करताले देख हांव विनंती करता प्रार्थना गिताची तयार रावचे कितेंच आमी वेळ विबाडिनाशे मोठव्यांतले मोठवे अपूर्बायेचे बाब रॉनी मिरांदाक उल्हासून कार्य सोलो नुरोंक हांव संतोष पावता आनी तुमची परवणगी हांव आशेता मोगल भावा भयणीनो आज ती दोडो संभ्रम या पिरगजेक नव्यान एक घंटेची तोर देवान फावो केल्ली आनी कालच्या दिसा हांगाचो गवळी बापू अदीक मोनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक ताणें ती आशिर्वादीत केल्ली आज दानींनी ती उक्तावण केल्या तशेंच याजकाचें नवें घर कितें आसा पिरगज लोकांच्या संगतपणान उदार मनान आनी संगता वावरान तें उबें जालां अपूर्बायेचें पिरगज याजकाचें घर उबें जालां तेंय आशिर्वादीत केलां भौमनादीक बाप डेनिस डेसा विगारवार शिरवा वारोडो तांणी ताचे उपरांत हांगासर आमचो मोगाळ विगार बापू ह्या पिरगजेचो विगार मोनादीक बाप रोनाल्ड मिरांदा तांच्या याजकी जिविताची 25 वर्सां रुपयोत्सव संभ्रम आमी येदोळूच अर्गां बलिदान भेटोवन आमी संभ्रम केलो थोडो वेळ मुकलो आमी तांकां उल्हासून कार्य चलोवन व्हरूंक आशेता तर हांव विनंती करता चर आमच्या सैऱ्यांक येदोळूच हांवें नांवां आपयल्यांत हांगासर वेदी आयती आसा आनी ती सोबोवच्या तुमचे लागीं विनंती करता आयका उदकान भरिल्ली बांय भोव सोबीत शीतान भरिल्ली वा पेजेन भरिल्ली मोडकी सोबीत सन्नांनी भरिल्लें गाळणें सोबीत आनी फुलां माळिल्ली व्हंकल सोबीत आनी तशेंच जर सैऱ्यांनी भरली ही वेदी दिसता ती सोबीत तुमच्या सर्वांच्यो ताळयो हांव आशेतां आनी मनाच्या सैऱ्यांक हांव वेदीक आपयतां पिरगज विगार जुबले विगार बापू रोनाल्ड मिरांदा शिरवा वाराड्याचो विगारवार भौमनादीक बाप डेनिस डेसा किन्नीगोळी वाराड्याचो विगारवार भौमनादीक बाप ऑजवर्ल्ड मोंतेरो भौमनादीक बाप जोसेफ मार्टिस प्राध्यापक जेपो सेमिनारी कुटमाचो याजक बाप विन्सेंट फर्नांडीस पिरगज गवळी परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती झीटा लोबो कार्यदर्शीन श्रीमती ब्लेसिल्ला रॉड्रिगस आणि 20 आयोगांची संचालकी श्रीमती वीना डिसोजा देखन बसात अपूर्बायेची वेदी ती सोबल्या एक बोरान ताळयो दिया मागीर हांव तुमच्या लागीं विचारना मोगल बाबा भयणीनो संतोष आनी दूख जिविताच्यो दोन कुशी जी कोण संतोषा वेळार आनी दुखा वेळार देवाकच आपयतात ताचो आशिर्वाद मागतात तांचे जिवीत सवकासायेचें जाता आज आमी सोमेस्तांक संतोषाची घडी ह्या संतोषाच्या घडये देवाक आमी हांगासर आपोवया ताचे बेसांव मागया आनी हे कार्य सुरवात करया आमकां आदार दितली पिरगज गायन मंडळी मुनकूर पिरगज चकडा बरयकर बसा दया कर उबे रावची नाका बसून लेडेत सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरे ही गुणगान हालेलुया
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। गुरु फिरगज गायन मंडळीक देवाचे हजरपण आमकां मागून तुमी दिल्ल्याक मोगाळ भावा भयणीनो आमी समेस्ता व्हंकलीक घेवन हांगासर आयल्या आपयलां आमकां मोगाचें आपोवणें दिलां तर आयल्या सर सैर्यांक मनाच्या सैर्यांक जमा जाल्ल्या हर एकल्याक स्वागताच्या उतरा मुखांतर तुमचे मुखार फिरगज उपाध्यक्षन श्रीमती झीटा लोबो. मोगाच्यानो आयच्या ह्या वर्त्या संतोशाच्या दिसा आमी हांगासर तिदोडो संभ्रम आचरण करता. पयल्यान पयले आमच्या फिरगजीच्या घराचें उक्तावण, दुसऱ्यान नव्या घंटीची तोरीची बेंजार, तिसऱ्यान आमच्या फिरगज याजकाचो रोप्योत्सव. ह्या सुसंदर्भार हांव पयल्यान पयले स्वागत करूंक आशेतां मनादीक बाब रोनाल्ड मिरांदा, आमचो मोगाळ फिरगज याजकाक. 5 म्हयन्या पयले ते हांगासर आयले. ते येतानाच भावार्थ मोग, उजवाड आणि संतोष हाडूनच आयल्यात. तांची 5 म्हयन्याची सेवा, 5 वर्सांची सेवा आणि मार्गदर्शन मेळिल्ले परी आमकां भोगता. तांचो जुबलेव आचरण करचे बाग आमकां फावो जाला. वर्त्या संतोषान ह्या संदर्भार तुमकां हांव उल्हास आनी अभिनंदन पाठयतां. आणि आमच्या सर फिरगजगारांच्या तर्फेन गानाचो आणि मानाचो स्वागत म्हणटा. हांकां आंचिटा लोबून फुलां तुरो दिवन स्वागत करीचे म्हण विनंती करता. आमची गवळीक मंडळीची सांदो आणि ICMचे प्रेसिडेंट. आयच्या ह्या संभ्रमाच्या विधीर हजर आसात आमच्या शिरवा वारड्याचे विगारवार भोवमानादीक बाप डेनिस देसा. तुमकां आमच्या सर फिरगजगारांच्या तर्फेन मानाचो स्वागत म्हणटा आणि हांकां मानेस मेलवीन मस्करेनीसान फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करीचे म्हण विनंती करता. हे आमच्या गवळीक मंडळीचे सांदे जावन आसात. आयच्या संभ्रमाच्या वेदीर हजर आसात आमचे फिरगज याजकाचे मावळो पदराब मनादीक बाप विन्सेंट फर्नांडीस, मैसूर DACGचे फिरगज याजक जावन सेवा दिते आसात. तुमकां हांव सर फिरगजगारांच्या तर्फेन मानाचो स्वागत म्हणटा आणि हांकां मानेस्त अल्बर्ट डिसोजान स्वागत करीचे म्हण विनंती करता. हे आमच्या गवळीक मंडळीचे सांदे जावन आसात. आमच्या ह्या संभ्रमाच्या वेदीर हजर आसात जिप्पू सेमिनारीचे प्राध्यापक वेदीर हजर आसात आमचे शेजारचे माय फिरगज किऱ्याव फिरगजींतले विगारवार भोवमानादीक बाप उजवळ मोंटेरो. तुमकां सर फिरगजगारांच्या तर्फेन मानाचो स्वागत म्हणटा आणि हांकां मानेस टायटस कुटीन फुलां तुरो दिवन
आमच्या सर फिरगजगारांक सैऱ्यान आणि मोगाचो स्वागत म्हणटा. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಾಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಸಾ ಹಾಗೂ ಅವರೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ हृत्पूर्वक स्वागतವನ್ನು बयसुतेने. हांगासर म्हजी स्वागताची 2 उतरां अखेर करता. सगळ्यांक स्वागत केल्ल्या आमचे उपाध्यक्षीण म्हजी शेजारन शी इज ए लेक्चरर अँड हर एका संगतीने फादर तुम्ही मुखार वसा आमी आसा आणि खंडीत आणि आसा म्हणून ताणी दाखयला मोग दिला. ताच्या सगळ्या कुटुंबाकडे हांव डिमांड करना कोयराची ती धूव आणि पूत आणि सगळे ताचे कामाचे सहित हांगास काम करते आसात. तांच्या मोग दिल्ल्या तिका हांव तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांगासर स्वागत मागता आणि देव बरें कर म्हणटा. जोरान थाळयो दिवया. उपाध्यक्षनीक फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी ह्या पिरगजेंत नावालांत घडल्यांत 5 म्हयन्या पयले ह्या पिरगजेक विगार जावन आयिल्ल्या मनदीक बाप रॉनी मिरांडाच्या मुखेलपणाखाल पिरगज गवळीक परिशदेच्या सहकारान सर पिरगजकारांच्या विशेष मिनातेन ह्या पिरगजेक पिरगज ह्या जगाक नवें घराचें देणें फावो जालां. ह्या इगर्जेक नव्या गांठीची तोर फावो जाल्या आनी तशेंच ह्या पिरगजेच्या बऱ्यापणाक विविध रितींनी विविध योजना हाती घेवन ती पंथा वयल्यान हाका आदार दिल्ल्या सबारांक येदोळूच मान सन्मान केला. पूण थोड्यांक विशेष रितीन ह्या वेदीर सन्मान करी जाय म्हण आयोजकांची आशा. त्या देखून हांव विनंती करता हे कार्य चलोवन व्हरच्याक श्रीमती विना डिसोजा ह्या पिरगजेच्या 20 आयोगांची संचालकी तशेंच सन्मान करूंक हांव विनंती करता. भौमनादीक बाप डेनिस डेसा, भौमनादीक बाप ऑजवर्ल्ड मोंतेरो आनी तशेंच श्रीमती झीटा लोबो. विना मुखारसून व्हरूंक तुमकां हांव विनंती करता. ओके, कार्यदर्शीत नांवां वाचता. कार्यदर्शीक मायक दिता. मोगाच्यानो आतां पिरगजेक मोठो सहकार दिल्ल्यांक आमी मान करतल्या. पयलें घराच्या कामाचे सगळे मुखेलपण पळयल्ल्या मनेस्त विक्टर शिकवर हाणें मुखार येजय आनी पिरगजे तर्फेन दिवचो मान स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती करता. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
सन्मानाचें कार्य संपयता. देव बरें करूं. एक ल्हान क्विज हांगासर आसा. 2 संभ्रम म्हळ्यार आतां सन्मान केल्ले देंगे तांणी कित्या पासून दान दिल्लें. एक गांठीची तोर वैगी जाप दिजे तुमी कळ्ळें. दुसरें ह्या जगाचें घर वय मो. तेंत बूक लागता कळटा म्हाका. रेडी आसा. वेग्गी मोग दिया खंयचे. ओके. आतां ह्या जाग्यार घर विगाराचें घर तशेंच गांठ बांदल्या न्ही. पयले बाप रॉनीन खंयच्या पिरगेजेंत गांठीची तोर बांदल्या. हात वयर घालचे आनी उबे राव. यस. वामद पद वैगी फादर. मी यार गांठीची तोर मात्र. गांठीची तोर. वामद पद मी यार मागीर कोणी गोत्तू नातले वणी गुंड थोडा. मुनकूर बांदल्या. मुनकूर सोड न्हू दुसरी वामद पदव. रायट आन्सर. ओके. प्लस बाय तुका प्रायज मेळटा. सोमारा 9 वरार विगाराच्या ऑफिसांत प्रायज काडूंक आसा. सोमारा 9 वरार फर्स्ट प्राइज प्लस बाय. दुसरे आतां हांगासर दान दिल्ल्यांक घर बांदूंक आदार दिल्ल्यांक लाखांतल्यान दिल्ल्यांक सन्मान केला. हांगासर बाब रॉनीच्या मुखेलपणाखाली ह्या जागाचें घर बांदलां. हाच्या पयलें तांणी सेवा दिल्ल्या खंयच्या पिरगेजेंत तांच्या मुखेलपणाखाल ह्या जागाचें घर बांदलां. बैंदूरू मियार. ओके. येरमाळ घर बांदून दिसता. घरा रावल्ले मात्र. बैंदुरांत घरा रावल्ले मात्र. मियारान नवें घर बांदलां. मियारांत अनूप तुका ओके. अनूपाक प्राइज 9:10 येजे तुवें सोमारा ऑफिसाक. 9:10 रश जावंक ना. त्या देखून तुमचो टायम वेळ एकच हें कळ्ळें. दीस एकच वेळ मात तुमचो विंगड. प्लस बाय 9 o'clock आनी 9:10. ओके. जायतर आतां ह्या संभ्रमाची गोडसाण तुमचे मुखार वांटूंक केक कट करच्या मुखांत आमचे एका कित्याक सगळ्या संभ्रमांत एक केक कट करतात. बाब रॉनी तांचो संतोष आमचे मुखार वांटून घेवच्याक. हांगासर केक आयती आसा आनी ते केक कट करची आनी तो संतोष वांटून घेवचो. ह्या वेळार अपूर्वचे एक म्युझिक घालच्याक तुमचे लागीं हांव विनंती करता. मुखार या. दयेकर मुखार येवंक विनंती करता. सैर्या. Yeah, beautiful cake. केकींत कानीक कायल्ली सर फळ वस्तू आसा तांदून तूं सर सैरा लागीं हांव विनंती करता सांगात दिवच्याक. बाब रॉनी सर आमी उबी रावयांक एक फावटी. म्युझिक. Celebrations, we want the world to know we're happy as can be. Congratulations and celebrations, we want the world to know we're happy as can be. You could believe the work of angels and contented. I know to make the daughters happy and contented. Praise all good and the rock that I skated and I bless you. Straight out to help you, rock into my heart. Congratulations and celebrations. We want the world to know we're happy as can be. Congratulations and celebrations. I want the world to know we're happy as can be.
देव बरें करूं केक आतां तुमचे मुखार इस केक कितें हांगासर कातुरल्या ताची गोडसाण साक्षाक केक आनी वायन हाडून येतात पायस कॅटरर्स पल्लडका. बाप रोणीचो संभ्रमाचो दीस ताच्या जिवितांत साबार बरेपण जालां. तांणी वडोल सांगलें मिसा वेळार साबार संगती आनी साबार गडितां थोडी गडितां तवळ तवळ तुमचे मुखार हांव वांटून घेता. तातूंत एक अशें आसा बाप रोणी बारीक बुद्वंत चुरूक धैर्यादीक पदराप वामदा पदावते आसता आसतना थंयसर अशें घडलें. एक फावटी सकाळी उठोवन भायर कंपाउंडाक वेता म्हूण सांगता आसतना थंयसर एक व्हडलो पेटो मोरून पडलो. पेटो मोरून पडलो न्ही म्हूण सांगून ह्या पेट्याक आतां कितें करचें म्हूण चिंता आसतना ताणें डायरेक्ट मुन्सिपाल्टी फोन केलें आनी सांगलें आले हांगासर एक पेटो मोरून पडला ताका व्हरून पुरा म्हणून. आनी तो मुन्सिपाल्टी अधिकारी इल्लोसो काले म्हणटा तुका इल्लेशें कितें कुतापती करया म्हूण सांगून कोण उलयता हांव सांगलें वो फादरा म्हणलो हांव फादर वामदाबादा पिरगेजेचो विगार उलयता म्हणून. आनी तक्षण तो अधिकारी म्हणालो खंय फादराबाक तुमी फादराब न्ही तुमी फादराब मेल्ल्यांक पुरा पुरतात म्हूण हांवें आयकलां आतां पेटो मेला न्ही ताका तुमी पुरूंक जायना म्हूण विचारलो खंय. ताचे अधिक प्रसंग आयकून फादर रोणी म्हणालो ते वय आमी मेल्ल्यांक पुरता वय पूण पुरच्या पयलें मेल्ल्याच्या कुटुंबाच्यांक आवय बापायक सांगची रिवाज एक आसा तशें पेटो मेला म्हूण तुका फोन केलें म्हणालो. एक बुद्धवंत अपूर्वेसो एक ताळयो दिया पळय त्या जापीक. तांचे लागीं अपूर्वेची भलायकी आसा चड बरेपण तांचे लागीं आसा. ह्या संभ्रमाच्या वेळार बरें मागत जाय विश करी जाय म्हूण आमकां सोमेस्तांक आशाय आसा पूण सगळ्यांक साध्य जायना. आमचे मदें याक अपूर्वेचो याजक आसा. तो एक याजक जणवायेचे भांडर मुखेलपणांत सदांच ते मुखार सर्वांक ओडयेक ते आदार आनी दियेचेच्या कोणशा कोणशांनी इगर्जांनी ते आतात येतात जावन तरबेतदार
वेदीर बसल्यात ते आमचे मुखार जावन आसात ते भौमनाधिक बाप जोसेफ मार्टिस. जेप्पू सेमिनारींत प्रस्तुत ते प्राध्यापक आदले ते रेक्टर जावन आसात. प्रस्तुत मंगळूर DSCच्या 21 गवळीक आयोगाचे ते संयोजक निर्देशक. बाप रॉनी मिरांदाक लक्षिले मोगाचे आनी ते सेमिनारीक जॉईन जाता आसतना फायनल इयर थियोलॉजी, थर्ड इयर थियोलॉजी जावन प्रिफेक्ट म्हळ्यार सेमिनारीचो एक लिडर जावन ते आसले. लक्षिलो संबंध तांचो आनी बाप जोसेफ मार्टिस सुक्त व्यक्ती बाप रॉनीक बरें मागो. अवकाश तुमकां बाप जोसेफ मार्टिस. Amso Rupialo Yazak, Father Ronnie Miranda, Shirwan Warada Sovigar war Father Dennis, Kinnigoli Warada Sovigar war Father Oswald, Padre Abaso Mogaso Mam, Chanda Mama se Pyara Mera Mama, Ani Firgaji Upadyakshin, Karyadarshi, Sir Ayogaji Sanyojaki, Ani Zumlele Yazakano, Dernbainino Mogachano. 30 आणि 8 वर्सां आदीं रॉनी PUC जावन सेमिनारीक भरती जाल्लो. शिरपोटो पूण बारीक आनी लांब आनी तो वळू म्हाका ह्या जागी दिक्षा मेळोवन नातली आनी की 1.5 वर्स म्हणल्यार बरी 2 वर्सां ह्या जागी दिक्षेक म्हाका आसली. देखून एका व्हडल्या भावाक धाकट्या भावा सरशीन 1 वर्स रावंक म्हाका अवकाश मेळ्ळलो आनी ह्या संदर्भार रॉनीची म्हाका वळख जाल्ली. रॉनी तो वळतावन हांवें पळयल्लो इल्लो उळवळ. कित्याक म्हळ्यार तो बसुल्या कडेच बसना, केल्लीं कामांच करिना, चड कामां करी जाय. आनी रॉनी खंय आसा थंय सादारण करंट आसल्या बरी. करंट लागल्या क्षण जिम जाता. 5 म्हयने आदीं रॉनी हांगा पावुल्लोच एक करंट लागलें आनी हाचो परिणाम एका फाटल्यान एक आज घंटीचे तोर घर आनी कितें आनी मुखल्या दिसांनी म्हयन्यांनी आनी वर्सांनी खंडीत जावन तुमी सांगतात. बाब रॉनी ताची जिणी सोम्याक समर्पिल्ली जिणी. नावाडदीक बरयणार प्रसंगदार फुलटन जेशीन म्हणलेलो एक नावाडदीक बिस्प कार्दिनाल तो ताच्या ह्या जगपणा विशयान बरयत आसतना एका बुकान सांगता, द प्रिस्ट इज नॉट हिज ओन. एक याजक ताचेच खातीर म्हणलो न्ही, एक याजक जाल्लोच तो हेरां खातीर. आनी हेच ते फादर रॉनीच्या जिणयेंत याजक जाल्ले दिवस जावन आज मुशेर 25 वर्सांच्या त्या सेवेंत आमी सगळ्यांनी पळयल्या आनी हांवें लक्षिल्ल्यान पळयल्या. ताची याजकी जिणयेंत खजितोर जावन बचपेंत, ताचे उपरांत बेंदुरांत आनी बिजेंत ताणें खजितोर जावन सेवा दिल्या. धाकटो पाद्र्या आसतनाच तो जायते तरणाट्या सांगाता, भुरग्यां सांगाता, युवा जाणां सांगाता, कार्यक्रम मांडून हाडच्यांत भोव हुशार आनी मुखार. ताचे उपरांत वामदपदाव तो विगार जालो. ताचो फोळो आयचो आमचो घटमोट दिसचो MC पाद्र्याब अपुर्बायचो. ताचे उपरांत मियार गेलो. फादर आयवान शर्मा सांगिल्लो हांवें कितें करी जाय म्हणून सांगिल्लो सकाळांक आमकां. ताचे उपरांत बांयदुरा गेलो आनी बांयदूर आसतना म्हाका एक फावटी आपयल्लें ताणें मीस सांगोंक आनी शर्मा सांगोंक. आनी त्या दीस जेजूच्या 500वाचो एक ड्रामा आसलो आनी ह्या वेळार जेजू कोण म्हूण पळयतना वचचो आमचो रुपयाळो पाद्र्याप त्या दीस. ताच्या आंगार इल्लें रक्ता बरी परत घाल्लें. हांवें सांगलें रॉनी घालें पडलो की म्हळें ना ना हांव जेजू म्हणालो आयचो. म्हळ्यार जेजूक जर मारतात आनी त्या दीस तांणी मारूं ना ताका. पूण अशें रॉनी खंय गेल्यार ताची दोनी कामां आमी आयकलीं. जावं पुरो घंटीची तोर, जावं पुरो ह्या जागाचें वस्तेगर, जावं पुरो परिसर नितळ, हें पुरा काम करचो याजक. हांवें सांगलें सुरवेर ताव न्हू तो उळवलो म्हळ्यार बऱ्या चिंतांनी बऱ्या संगतींनी आसल्या बरी सोडचें न्ही पूण तें बदली जाय. शिरवांचो विकार वार म्हज्या काना भितर लो पुसपुसलो आनी म्हणालो फादर मार्टिस 5 म्हयने आदीं हांगासर आयिल्ल्या वेळार
हे परिसर एकदम गंभीर म्हणल्यार बरी आसलें पूण 5 महिने उपरांत हो उळुळो पाद्र्या हांगासर पावलोच आज सकाळच्या तोंडार कितले आसो ह्या खातीर हें बदलावण केल्ल्या खातीर तुमच्या हातान ग्लास आसा म्हणजे ताळवे पेटूंक जायना जाल्यार मारी नाकात नातल्यार आमच्या रुपयाळ्या पाद्र्याबाक फादर कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर द वंडरफूल थिंग्स दॅट यू हॅव डन इन दीस प्लेस अँड नॉट जस्ट इन दीस प्लेस अलोन वेर एवर यू हॅव गॉन. फादर रॉनी कशें जिवांत लांब तशेंच ताच्या भावार्थांनी लांब ताच्या मागण्यांती लांब ताचे सेवेंती तो लांब. अप्रोपिल्लो राग येता ताका केदाळायनी न्ही बादा अप्रोप पळय राग आयल्या वेळार तुमी येनाका जायत गी पाद्र्यावान मागीर या जायत गी पूण तो राग चड तें बेगीच निवता आनी आपली जिणी पेल्या खातीर करची जाय. म्हाका एका पाद्र्यावान सांगलें सेमिनरींत वासा फादर रॉनी विशयांत आपणे दिला आनी फादर रॉनीच्या जुबलेवाक म्हाका वचोंक म्हणटा आसतना रॉनी विशयांत आमी उलोवंक सुरू केलें. फादर रॉनी बरें उलोवन आसलें आमी तुज्या विशयांत आनी एकलो पाद्र्या म्हणालो एक शिगूण हांवें फादर रॉनी थंय पळयल्लो आवाज करिनासतना कोणाक कळिनासतना दुबळ्यांचो ताका विशेश मोग म्हणालो पाद्र्याक. हें आमी गण सांगचें न्ही त्या पाद्र्याबान म्हाका सांगिल्लें दुबळ्यांचो विशेश मोग फादर रॉनीक पूण ह्याच्या विशयांत आवाज करिना सकडा मुखार सांगना हांव दुबळ्यांक उमो करता. एका याजकात आसचो तसलो विशेष गुण तो गरजेवंतांक आनी दुबळ्यांक भोंवचो आवाज करिनासतना दांबून म्हणल्यार बरी तें फादर रॉनी तें आसलें आनी एक देणें. फादर रॉनी याजेकी जिणयेची 25 वर्सां तुजी आपुरबायेन संतोश भरीत आनी तशेंच उर्बेन उमेदीन तुवें केलें. खंयच्या फिरगजेक तूं गेलाय त्या फिरगजेन तुजें काम तुजो वावर तुजी सेवा त्या लोकांक पळयल्या. खंयच्या फिरगजेक तूं गेलाय तें तुवें दाखयलाय हांव क्रिस्त असो म्हजोच न्ही हांव. ए प्रिस्ट इज नॉट हिज सोल ए प्रिस्ट इज फॉर दी अदर्स. हें तुज्या जिणयेंत उतरान मात्र न्ही करण्यांनी दाखोवन दिलाय. फादर रॉनी आनी एक ताचें तें ही इज एन एमर्जन्सी मॅन. गरजे वेळार ताका कोणीय केदाळा आपयल्ल्या वेळार तो ना म्हणसो न्ही. फादर रॉनी तें आनी एक हांवें विशेश पळयल्लें उदार आपणाक नातल्यार इवडना हांवें उणें जेवल्यार इवडना पूण सैऱ्यांक कोण बोळे आयलो ताका हांवें घट्ट वाडीची ताणें संतोश बरी जायचे म्हणून हे सकट शिकून भाव भयणीनो एका याजकात आसतना आमकां संतोश जाता. आनी ह्या याजकान फाटल्या 25 वर्सां ताची सेवा सोमया खातीर ताच्या परजे खातीर खंयसर ताका धाडला त्या लोकां खातीर ताणें दिलें म्हणटा आसतना आमकां समेस्तां खुशी आनी फादर रॉनी आमकां याजकेकी खुशी. तुका उल्हासिता कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी देवाची जायतीं आशिर्वादां मागता. 25 वर्सां जालीं म्हण कळना तो आनी भुरग्या बरीच आसा लांब आनी उळुळो धांवता काम करता तेणें वेता हेणें वेता बरी भलायकी तुका देव दिवं. आनी की जिणयेंतलीं 25 वर्सां ह्या फिरगेजेन थोडीं वर्सां आनी मुखार आनीकी हांगासर आनी 2-3 वर्सांनी परतून हांव येता त्या दाळा पळयताले खंडी जावन बदलावण ह्या जाग्यार आनी खंयसर तुका धाडटा तुजो गवळी बाप तुजे वडील तें वचोन सोमयाची बरी खबर येदोन मुशेर कशें उतरान आनी करण्यान तुवें परगटल्याय उतरान आनी करण्यान मोगान कशें येदोन मुशेर लोकांची तुवें सेवा केल्याय ती करूंक तुका हांव बरें मागता. बरी भलायकी सगळ्यांत हांव सहकार आज 5 महिन्यांत हांवें पळयल्लें ह्या फिरगेजीचो लोक हरी एकलो म्हणल्यार बरी धांवता आनी हरी एकलो म्हणल्यार बरी ह्या फिरगेजेन वांटून हो आमचो याजक मानून घेता तें पळोवंक की संतोश जाता. हें तुजें हजरपण आनी तुवें केल्ल्या बऱ्यापणाचो प्रभाव. सर्वेस्पर देव तुका विंसुल्लो. मोरी माय येदोन मातशें तुका राखली परतून मोरये मायेच्या सावळ्यान तूं आयलाय तीच मोरी माय तुका राखोवन दी आनी तुजी मुखली याजकाची जिणी हेरांक आनीकी चड संतोश दिवची रूच दिवची जावं दी. येदोन मातशें तुजी जिणी उजवाडा बरी आनी मिठा बरी रूच दिवची आसली आनीकी ती गोडसाणेची आनी रूच दिवची जावं दी म्हणून म्हजें मागणें परतून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव फादर रॉनीक कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑल द बेस्ट अँड गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग मागता. अँड फादर रॉनी वन्स अगेन थँक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट.
देव बरें करूं. मनादीक बाप जोसेफ मार्टिस तुमच्या काळजाच्या गुंडायंतली तुमची उतरां पसोतू. अपूर्बायेच्या बऱ्या भलायके पसोतू. सर बरें मागिल्ल्या पसोत. एक ताळयो दिया बाप जोसेफ मार्टिसाक. ओके, थँक्यू. आता पिरगस घरांत जावन उल्हास पाठोवंक मुखार येतात श्रीमती वीणा डिसोजा. एक अपूर्बायेचे देवाच्या बेसावांनी भरलेलो हो संभ्रम. सक्कड पिरगस घरांक उल्हास मागीर अवकाश आसा, पण तुमच्या नांवान उल्हासाची उतरां उलयता श्रीमती वीणा डिसोजा. वेदीचेर हजर आसच्या मनादीक बाप रोनाल्ड मिरांदा, बाप विन्सेंट फेर्नांडीस, भोवमानादीक बाप डेनिस डेसा, बाप जोसेफ मार्टिस, भोवमानादीक बाप ओजवाल्ड मोंतेरो, आमच्या फिरगजीची उपाध्यक्षीण मानेस्तीन झिटा लोबो, कार्यदर्शी ग्लेसिला रोड्रिगस, तुमकां सर्वांक वंदन करून मणकूर फिरगजगरांच्या तर्फेन उल्हासाची 2 उतरां उलोवंक खुशी पावता. मोगाच्यानो पोर आयच्या संभ्रमाचे कार्य कशें चलोवन वचचें म्हणली मांडावळ घालता आसतना आमच्या याजाक बापांनी तट्टकन सांगलें फिरगजगरांच्या तर्फेन उल्हासाची 2 उतरां विणान उलयचें म्हणून. म्हाका भियान जुना कित्याक म्हळ्यार हांवें कार्यनिर्वाहकी जावन मस्त कार्य चलोवन वेल्यांत, पूण असल्या रुपयाळो जुबल्यो संभ्रमच्या याजाकाच्या एका फंक्शनांत एका कार्यांत बरी उतरां उलोवनचें हांवें येद्दोळ करूं ना. त्या देखून पयलें हांवें तुमचे कडेन सांगचें हांवें कितेंय चूक उलयल्यार दयकन म्हाका माफ करा आनी बक्षिया. मोगाचें हांगासर बाप रोनाल्ड मिरांदा आमच्या फिरगजीक याजाक जावन येवच्या पयलें आमकां इल्लीशी खबर आसली आमकां नवो विगार येता काय म्हणून. मागीर इल्लेशे तेंपान आमकां इल्लें गुसू पुसू आयकोंक मेळ्ळें रोनाल्ड मिरांदा येतात खंय म्हणून. आनी हांव डायसिजींत तेणें संघ संस्थेनी प्रासन जाल्ल्यान थोड्यांची म्हाका वळख आसा. हांवें थोड्यां कडेन फोन कर विचारिल्लें आसा बाप रोनाल्ड मिरांदा कशे आसात, कशे ते पाद्र्याप म्हणून. त्या वेळा म्हाका थोड्यांनी सांगलें बाप रोनाल्ड मिरांदा तुका गुर्तू ना गी, तुवें पळोवना गी. ना हांवें पळोवना, त्यो लंबू पाद्र्याप म्हणाली. म्हाका बारी बेजार जालें. हांव कुंटी आनी पाद्र्याप लंब जाल्यार आमच्या फिरगजीक आयल्या उपरांत हांवें तांकां कशें पळोवचें अशें वयर पळयचें कोण ना म्हणून. मागीर व्हडना म्हणून म्हाका बगलें. कितेंय जावं 5 म्हयन्या आदीं जुलायच्या 10 तारखेर मणकूर फिरगजीक फिरगज याजाक जावन बाप मिरांदा हांगासर आयले आनी आज तांचो रुपयाळो संभ्रमचे बागी आमकां मणकूर घरांक फावो जाल्ल्याक म्हाका बारी खुशी. आनी असलो एक फिरगज विगार देवान आमकां फावो केल्ल्याक पयलें देवाक हांव अर्गां दितां. मणकूर फिरगजीचें सुंकन हातीक घेवन अधिकार काण गेले तक्षण बाप रोनाल्ड मिरांदान उलयल्लीं उतरां म्हज्या कानांत आतांय घुसघुसतात. तांणी सांगिल्लें त्या मायकाचेर रावोन थंयसर वेदीचेर हांवें तुमचे ब्रिन्स एक मनीस चडवणे सुखी म्हजे थंय घडतीत. चडवणे जाल्ल्या वेळार म्हाका इल्लें सुदर्शन व्हरा आनी म्हाका इल्लो मोग दिया म्हणून. अशी आसली तांची उतरां. आनी त्या दिसतावन आज म्हणसर लगभग 5 म्हयने संपून आयले आनी 5 म्हयन्यांनी ताणें हांगासर येवन केल्लीं कार्य आनी कामां ती म्हज्या वांटी उतरांनी वर्णूंक असाध्य. एक मोगाचें वात आपणा खातीर जळना खंय, फूल आपणा खातीर फुलाना खंय. वात जळटा तर ती करगोन दुसऱ्यांक उजवाड दिता खंय. फूल फुलता जाल्यार तें फुलोवन ताची सोबाय आनी ताजो परमळ सगळ्यांनीतल्यान पसरता खंय. आमचो विगार बाप रोनाल्ड मिरांदा असोच म्हणयेत एक फुला बरी तांचो परमळ आमच्या इगर्जींत मात्र न्ही आमच्या अक्रिस्तांव भावां भयणी मदें पसारला म्हण सांगूंक म्हाका खुशी पावता. तांणी म्हणचें आसा मुंडेरदार मणकूर फातिमा फिरगज चर्चग ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಕುಲ್ ಬೈದೇರು ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು म्हणून. हे आयकतना म्हाका भोव खुशी जाली. आनी आमची फिरगजगारांय तशेंच केदाळे फिरगजगारांनी म्हणचें आमकां भोव बरो पाद्र्या फावो जाला, बरो फिरगज विगार आमकां फावो जाला म्हणून. आनी हांवें म्हळें
वाती बरी म्हणून वय मोगाच्यानो वात कशी करगोन करगोन दुसऱ्यांक उजवाड दितागी तशेंच आमचे बाप रोनाल्ड मिरांदा तांणी हांगासर येवन खुद्द तांणी काम करणं तांणी गम काढणं हांगासर 5 महिन्यांनी आमच्या फिरगजीच्या उदार मनांच्या दानींनी दान हाण दिलें त्या दान हाण दिल्ल्या पयशांचो बरो उपयोग करणं तांणी केदाळे म्हजे कडेन म्हणलें आसा विणा फिरगजगारांनी दान दिलां म्हणून हांव लॅविशली करसूंक तयार ना ते पयशांचो हांवें बरो उपयोग करूंक आसा हर एका पयशा फाटल्यान हर एका दानीचो गम आसा मेहनत आसा त्या देखून हर एक पयसो हांवें गळसीत आसतना हांव बारी चिंतून गळसिता म्हणून आनी तांणी कंडी जावन सोमा सांगलें हर एक काम करता आसतना फकत 5 महिन्यांनी फिरगजीचें घर उबारलां जाल्यार ताच्या फाटल्यान तांची मेहनत मस्त आसा खंयसर खंयचें साहित्य उण्या मोलार मेळटा खंयच्या आंगडी गेल्यार खंयसर आमकां इल्लें कन्सेशन दितात अशें पुरा समजून काणून खुद्द तांणी कार्यक्षेत्राक देवून हें काम तांणी तांच्या मुखेलपणाखाल सकट फिरगजगारांक सांगाता घालून तांणी चलोवन व्हेलां आनी एक तांचो गुण म्हाका सांगूंक खुशी भक्ता कालेंगी म्हळ्यार तांणी उलयत आसतना तांचें उलोवणें आसा पळय आमकां मणकूर फिरगजगारांक बारी एक आकर्शण दिवचें आसलें तांणी उलयत आसतना अशें म्हणन ते हांगा ये गो थंय वच गो आळे रे वच रे ये रे अशें न्ही तांचें उलोवणें आळे मा अशें करीजे आळे पुता ओ तें इल्लें करा पळय आं आळे बाये थंय तें इल्लें जायजें आसलें न्ही दट्टो वो तें इल्लें कर पळय आं अशें हांगासर हें फिरगजीचें बांदप जाता आसतना मस्त वावंट आमी काडूंक आसली हांव मस्त येवना जाल्यार आमचे फिरगजगार तरणाटे पुरो हांगासर दीस रात येवन म्हणल्यार बरें वावंट काडटाले आनी सगळ्यांक तांणी सांगाता घालून आज हांगासर इतलें सोबीत वस्तेगर आनी तशेंच ही घंटीची तोर उबारल्या तर फिरगजगारांक शबस्की म्हणचे पयलें बाप मिरांदा तुमकां हांव शबस्की म्हणटा मणकूरगाराच्या तर्फेन आनी आज रुपयाळो उत्सव तुमी संभ्रमच्या ह्या संदर्भार हांवें म्हणचें इतलेंच पुरा सण्णातली सुटसुडीत साल तुमची काळजांत मोग तोंडार हांसो भरलेली जिणी तुमची सदांच कुशाल वावरांत हुशार यजक तुमी ल्हाना व्हडांक सदां सगळ्यांक प्रेरण तुमी वावरा जाग्यार जीव भरचे मुखेली तुमी रुपयाळ्या उत्सवाचे उल्हास पाटयता बरी भलायकी सुखी जिवीत मागता तुमचे मुखलें जिवीत शांती समाधानाचें जावं देव आपली कुरपे बेसांवां तुमचेर पाठोवं फळादीक जावं दी तुमचे मिसांव जाया तुमी सर्वांक एक बेसांव फादर 25 वर्सां जुबलेव करचें भाग आज देवान तुमकां फोव केला मुखारिकी 50 वर्सां 55 वर्सां 100 वर्सांचे जुबलेवी करचें भाग देव तुमकां फोव करून दी आमची पात्रण साहेबीन फातिमा साहेबीन तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी आनी मणकूर फिरगजगारांत जे कितें मोग जे कितें समाधान जे कितें सहकार तुमी आशेला तो सगळो आमकां तांकता तितल्या माफान मणकूरगारांक दिता म्हणून सगळ्या मणकूर फिरगज कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां सांगून परत तुमच्या मिसांव वावरांत सर्व तुमकां बरें बघून म्हजी उल्हासाची 2 उतरां अखेर करता सुमेस्तांक देव बरें करूं काळजाच्या गुंडा येतावन फिरगजगारांतर्फेन उल्हासाची उतरां उलयल्या विणाबाईक देव बरें करूं ताळयो दिया तिका एक आतां उल्हासाचें गीत काळजाचे कितें बोगणां आसात सर संगीत रुपार गुंतून वांडटात फिरगज गायन मंडळी Abhinandan
गायन मंडळीच्या सर संध्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सेमिनारींत एक बोटी अशें घडलें. सबार बोटी आमी चिंचे आसा. सेमिनारींत 8 वर्सां 12 वर्सां 13 वर्सां खाली मीस पेटोवचे मात्र शिकचे म्हणून नेंगी सबार संगती थंय शिकोवंक आसात आनी सडीत मागणें करूंक आसा. एक बोटी अशेंच जालें. एका घरचो एक तरणाटो सेमिनारीक वता म्हणलो आनी सेमिनारीक गेलो. आवय बापाय भारी खुशी. कोंबी मारली, सन्नां केली, मुटलीं केली, सजाऱ्यां आपयलें, बरो सामान केलो आनी दुसरे दिसा व्हरून सेमिनारीक पायलो. सेमिनारीक पावन सगळ्यांनी खबर जाली. कळ्ळें वो कोण तो नांव एक सांगा तुमी. आनी तो सेमिनारीक पावलो. पाद्र्याप जाता, म्हजो पूत पाद्र्याप जाता, म्हजो पूत बेगीन पाद्र्याप जाता म्हणून. आनी अशें जाता आसतना एक 15 दिसांनी पूत फाटीं घरा आयलो. गेल्ले बरीत बागां फाटीं आनी आयलो. आनी घरा येतना आवय बापाय भारी दिसपो जालें, बेजार जालें, दूख भोगलें. भारी आशा आसली पुताक एक याजा करी जे पाद्र्याप आई जाता तो म्हणून. आनी बापूय म्हणलो ना ना आमी रेक्टर सेशन या फाल्यां 20 जे थंयसर वचून कित्या बसोन म्हज्या पुता फाटीं धाडलें म्हणून. आनी गेली. गुरकाराक काण गेलें, उपाध्यक्षाक काण गेलें आनी पुरा गेली. वचून पार्लरान बसून थंयसर पाद्र्याप आयलो. तांचो मेस्त्री आयलो आनी सांगलें आले म्हज्या पुताक पाद्र्याप जावं कितलें मनान धाडलें आनी आतां ताका फाटीं धाडलां तुमी, कित्या बसोन फाटीं धाडलां. म्हज्या पुताची कली सूख आसा. तो बरें शिकवता, गोत्ता आसा, बरें मार्क्स ताणें काडल्यात, बरें मागणें तो करता, बरें वाचप वाचता आनी कली जाय तुका सूख म्हणून. सूख कांय ना. पूण तुजो पूत न्हिदता कळ्ळें. मागणें म्हणटा आसतना न्हिदता, मागणें म्हणटा न्हिदता. वय आतां तो 90 आयला मात्र. घरा तो लेट उठतलो, 7 वरां जातालीं उठतना. थोडे फावटी 8 जाल्लीं आसात. पूण आतां एक फस्ट नेंगी ही तोड म्हणून सुदारची न्हू तुमकां. तितले बेगी फाटीं कित्या धाडीचें आसलें. त्या झाडाक तो पाद्र्याप म्हणलो, तांचो इन्चार्ज पाद्र्याप म्हणलो वय न्हिदल्यार म्हणी व्हड नेमो. न्हिदतना तो गोरेता, म्हाका न्हिदोवन सोडिना म्हणलो. हांगासर एक पाद्र्याप आसा. शिरवां वारड्याचो विगार वार न्ही आनी तुमी न्हिदल्यार ते निसार नाकात ते न्हिदोणान. एक चोरूक पाद्र्याप, अपूर्बायेचे पाद्र्याप, मुखेलपणाचे पाद्र्याप, दैरादीक पाद्र्याप, सोंसणिकायेचे पाद्र्याप, मागण्याचे पाद्र्याप, लोकाचे पाद्र्याप. बरे इश्ट ते एका रितीन कुटुंबाचे पाद्र्याप बाप रॉनी, भौमनादीक बाप डेनिस देसा. शिरवा पिरगेजीचे विगार वार, शिरवा पिरगेजीचे विगार, एक अपूर्बायेचो संगीतगार, लोकां सांगाता आसचो लोकांचो पाद्र्याप. हांव विनंती करता बाब डेनिस देसा तुमची 2 उल्हासाची उतरां उलोवच्याक. बाप रॉबर्टाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. खंयसरी म्हजी वळख करून दिता आसतना मस्त बरें सांगचें पाद्र्यापान. त्या पाद्र्यापाचें बरें मन. उडासाची काणीक फादर रॉनी तावन फादर रॉबर्ट काण घेता आसतना आल्तर आसलो फादर रॉक म्हणलो हो दादोशी पाद्र्याप म्हणून. कुडींत मात दादोशी न्ही, कुडींत दादोशी आसा. काळजा मनान ती दादोशी बारी मैपासी पाद्र्याप. देखून पॉप्युलर प्रिंसिपल तो BJ CBSE स्कूल आसा लोड्स आनी तांचो एक आयक्स म्हणलो पंगड ताचो प्रेसिडेंट तो आनी बारी अपूर्बायेचो पाद्र्यापाक हांव म्हज्या विशयान बरी उतरां उलयल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी पाद्र्यापा सर बरें मागता. ताच्या मिसावान व्हडलें मिसाव आसा, व्हडलें इस्कॉल तें. बाप मार्टीस आनी विणाबायन बाप रॉनी विशांत बऱ्यो बऱ्यो संगती सांगल्यात. हांव ताका आमेन म्हणटा. परत्यान हांव रिपीट करूंक वचना कित्याक म्हळ्यार वेळ जावन येयला. हांव सड्ड म्हळ्यार 5 मिनटां मात्र काण घेता. तुमची परवणी आसा जाल्यार म्हाका. ओके. जुबलेवगार पाद्र्याब मानादीक बाप रॉनल्ड मिरांदा, पाद्र्याबाचो माम बाप विन्सेंट, केऱ्यांतलो विगारवार भोवमानादीक बाप ऑजवर्ल्ड. हांगासर स्त्री सबलीकरणच आसा, विमेन एम्पावरमेंट. तुमची उपाध्यक्षीण, तुमची कार्यदर्शी, 20 आयोगाचे संयोजकी सकट स्त्रियो. तुमकां रेजर्वेशन गरज ना. रेजर्वेशन दादल्यांक गरज आगे म्हण दिसता म्हाका. तांची हाजरी हांव हांगा रेकग्नायज करता. तुमच्या मदें थोडे याजक बसून आसात, धर्म भयणी आसात, सैरी आसात आनी मुनकूर फिरगत घरानो भाव भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस हांव मागता. हांगासर एक फेस्ताचें वातावरण आसा. माटो घाला सोबीत, तोरणां आसात, बँड आसलें, मस्त पाद्र्याप. ताच्या सांगाता सुमार गरनाळे फुटल्यो थंय. ते आयकतना म्हाका भुंय काप जाल्ल्या जालें. म्हळें बाबा आतां मारनाका आमी, गेल्ल्या पण गरनाळी मार म्हळें. म्हळ्यार तितली बारी स्ट्रॉंग आहात ते. फेस्ताचें वातावरण आनी ह्या फेस्ताच्या वातावरणान आमी सकट सांगता मेळ्ळे. हांव बाप रॉनी सांगता संतोष पावोंक. सबार संभ्रम आसा. आज
बाप रोनाल्ड मिरांदाच्या याजकी जिविताचो रुपयोत्सव एक्चुअली ताका वोर्थ मेळिल्ली 26/4/1996 4 एप्रिलांत पयशा एरमळांत ते कोविड आसले आचरण करूंक जावना ते आचरण करचे मुनकूर फिरगसगारांचे बाग म्हण हांव चिंता सांगाताच नव्या या जगाच्या घराचे उक्तावण आणि आशीर्वचन आणि खाल गवळी बाप हांगासर येवन घंटीचे तोर आशीर्वचन करन आज आमी ते सिंबॉलिक सांकेतीक रितीन उक्तावण केलां. पयल्यान पयलें तुमच्या सुमेस्तच्या तर्फेन बाप रॉनीक जुबलेवाचे रुपयोत्सवाच्या जुबलेवाचे शुभाशय पाठयतात. दोन ताळयो दिया पाद्र्याबाग शाबास म्हणया. 25 वर्सां संपली देवाक अर्गां आणि मुखारी लांब पयण आसा. ह्या मुखल्या वर्साक हांव सर बरें मागतां. दुसऱ्यान आज हांव तुमकां शाबासकी पाठयतां. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी संयोजकी गवळीक मंडळीचे संदे आर्थीक मंडळीचे संदे तुमी सकट फिरगसगारां संख्यान ही फिरगस ल्हान कुटुंबांत ल्हान तुमचे काळीज विशाल आणि ह्या तुमच्या विशाल काळजांत सक्तांकी जागो आसा आनी विशेश तरान पाद्र्याबांक तो खंयचोय पाद्र्याब जावं दी तुमच्या काळजांत मस्तू जागो आसा. हे तुमी मोगान पाद्र्याबाचे तुमकां हुस्को आसा आनी मोग आसा आनी त्या खातीर तुमी हें घर 5 म्हयन्यांनी उबें केलां. तुमचो त्याग तुमचे पयशे मात न्ही तुमचो त्याग तुमचो सॅक्रिफायस तुमी येवन हांगा सर्ती केल्या. म्हाका उडास आसा 5 म्हयन्यां आदीं एका मिटिंगाक आयलो हांगासर आनी मिटिंगा वेळार पाद्र्याब येयल्लें कम्फर्टेबल नासलो पाठी वेता म्हण तशें उलयत आसतना तुमच्या पैकी एकली म्हणाली फादर रावा आमी सकट नवें घर जाल्यार करून दिता. आनी एकली म्हणाली हांव जेवण जाण दितां. आनी एकली म्हणाली घरची वेवस्था हांव करतां. आनी एकलो म्हणालो फादर आमी सोड नाकात आमी सकट वेवस्था करता. तितलो तुमचो मोग तितलो तुमचो हुस्को पाद्र्याबाचे देखून तुमकां आज आचरण करूंक संभ्रम करूंक वर्तें कारण आसा. तुमकां हांव शाबासकी पाठयता. आमी सकट ताळयो पेटोवन एकामेकाक शाबासकी पाठोवया. हांव वगेर करता एक ल्हान ओपार सांगून जुबलेवाचें आचरण कित्याक एक राय आसलो जनरस किंग उदार मनीस दादोशी फादर रॉबर्ट अबरी ताणें एक ताच्या राज्यांतल्या 5 जाणांक आपयलें. हॅरी जेरी लॉरी टेरी आनी नेरी 5 जालीं गे. नंतर स्त्रियो म्हाका पळयत्या तुमची नांवां म्हणयत सेल्ली मिल्ली लिल्ली जिल्ली आनी पल्ली म्हण कशें आसूं दी. हे 5 जाणांक बियल येता. रायान आमकां आपोवंक धाडलां. आमी कितें चूक केल्या बियान तरतरोन म्हणल्यार बरी रायाच्या आसतना गेले. थंयसर रायान ह्या दादोशी मोनाच्या रायान तांकां बेस्तावंक ना. बगार तांकां एक सरप्रायज गिफ्ट दिलें तांकां हर एकल्याक एक काणीक दिली. ही काणी गेल्या उपरांत तांची प्रतिक्रिया पळयात हें बारीक गरजेचें. पयलो मुखार येयलो आनी काणी म्हणलो राया देव बरें करूं पूण म्हाका एक वजें म्हणलो ही काणीक म्हाका वजें बर्डन कित्याक आज तूं म्हाका दिताय फाल्यां तुका हांवें आनी काणीक पाठी दिवची आमी वेळेक काजाराक आनी कसलें बर्थडेक बरें येता गिफ्ट दिता आमच्या बर्थडेक आनी आमच्या काजारा वेळार पाठी मेळटा त्या हें म्हाका नाका म्हणलो पाठी दिलें. दुसरो म्हणलो शो ऑफ म्हणटा ताचें भायलें वर्णन करूंक लागलो. कितलें बरें रॅपर कितलें बरें रिब्बनान बांदलां भितर कितें आसा म्हणल्यार पळोवंकूच वचना शो ऑफ. तिसऱ्यान काणी गेली ताच्या हृदया लागीं धरली त्याने पळयलें आपणाक कोणी पळयतात की म्हणलें उक्तें गेलें कोनशाक वचून एकल्यान तूं बोकायलें मर्यादेन खंयच्या म्हणटात हें बोकावचें म्हणटा ताका सेल्फीश स्वार्थी. चवथो काणी गेली भारी निराशी जालो. येदो व्हडलो राय ताणें म्हाका इतली ल्हान काणीक दिवची की हांवें चिंतलें म्हाका व्हडली केक दिता म्हणलो आनी बिस्कीट दिलें म्हाका बिस्किटाचें पॅकेट दिलें म्हणून खण्ण उडोवन पांयां तळा मस्तून गेलो. डिसएपॉयंटेड निराशी. 5वो रायाक म्हळें राया तूं केदो व्हडलो राय तुज्या राज्यांत इतले जाण आसात आमकां 5 जाणांक आपोवन तुवें सन्मान केलाय थँक्यू म्हणलो. थँक्यू राया. काणी गेली घरा गेलो ताच्या वाड्याच्या सगळ्यांक आपयलें ताणें वांटून गेलें. काणी तितल्यार अखेर जाली पूण ताका एक सर आसा कंपॅरिजन देव तो राय ते 5 व्यक्ती तूं आनी हांव ती काणी खंयचें म्हळ्यार जिवीत लायफ. ह्या जिवितांत हे 5 एटिट्यूड आसूंक साद आसा. पयलें वजें जिवनांत जाल्ले जिगुप्से आत्महत्ये वजें. दुसरें शो ऑफ फॅशन शोज मिस युनिवर्स ते पाडणी मिस वर्ल्ड आनी शो ऑफ एक्सटर्नल मात. तिसरें आसात खाली सेल्फिश आपणाकच मी अँड मायन. चवथें निराशी जावचे आसात कंपेर करून ताका बरी देणी दिल्यान म्हाका देणी नात कंपेर करचें. 5व्या वर्गाचे लोक आसात जिवीत खाण घेवचें थँक्यू म्हणचें आनी वांटून खाण घेवचें. जुबलेवाचें आचरण खालें की म्हळ्यार देवा तुका अर्गां थँक्यू आनी जिवीत म्हजें वांटून खाण घेता म्हणून आज बाप रॉनी 25 वर्सां फाटली जिविताचेर एक नदर घालून देवाक अर्गां दिता आनी ताचो संतोष मोरयाच्या स्तुती गायना बरी त्या संतोशांत आमकां वांटिली जावंक ताणें आपयलां.
ताणें मात न्ही आमकां मेळ्ळ्या जिविताच्या देण्या पासत आज आमी देवाक अर्गां दिवया. हे 5 उरले 4 एटिट्यूड न्ही. थँक्यू देवा, तुवें आमकां तुज्या देण्यांनी भरल्या पासत. मुखार पदरे बागम सोर बरें मागता इंग्लिशांत सांगणी आसा, आय डू नॉट नो वॉट द फ्युचर होल्ड्स फॉर मी बट आय नो हू होल्ड्स द फ्युचर. मुखार कितें राखून आसा म्हणलें हांव नेणा, पूण कोण म्हाका राखता म्हणलें हांव जाणा. देखून फादर रॉनी तुका मुखली जिणी तुजी आशिर्वादांनी भरली जावं दी म्हूण हांगासर जमा जाल्ल्या सक्कड याजकांच्या धर्म भयणीच्या आनी सर भाव भयणीच्या नांवान हांव तुका शुभाशय पाठयतां. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस. एक विनंती आसा सैन्या लागीं. हांगासर एक 2 याजक अर्जंट फाटी वचोंक जाय तांच्या कार्या निमती. त्या देखून व्हडली टाटाची गाडी एक आड रावल्या. लो चाबी व्हरून लो भायर काडली जाल्यार याजक वेतले. आतां ना तुमी 4-5 जाण वचात, कोण गेले म्हूण कळना. ओके दोग वचा बदा वचा. बाप डेनीस, तुमकां देव बरें करूं. दीस वेता वेता तुमची उतरां चड आनी चड गोड जातात, चड आनी चड मायपाची जातात, चड आनी चड प्रोत्साह आनी दादूसकायची जातात. तुमकां देव बरें करूं. आमच्या घरांनी पयलीं आमकां उडास आसा न्ही, माम आयलो म्हूण सांगतना भारी खुशी. माम येता आसतना कले म्हणे अन्न येतालो, बटर रस्क चीप म्हळ्यार तेंत बेस्ट ते दाळ आसले ते अन्न येतालो, मुस्तारताले न्ही, चकल्यो तशें. आज माम आयला, बाब रॉनीचो माम आयला, मैसूरतावन तो आयला. ह्या कुटुंबाक व्हड आदार तो. बाब रॉनीक एक उत्तम मार्गदर्शक, प्रोत्साहक आनी तशेंच एक गायड. मनादीक बाप विन्सेंट फर्नांडीस याजक ते मैसूर दियेचेचे आनी बाब रॉनी एक याजक जावच्याक तेच प्रोत्साह आनी तांणी दिल्लें तें मार्गदर्शन. हांव आतां विनंती करता माम पद्रेबा लागीं बाप रॉनीक उल्हासून 2 उतरां उलोवं. वेदेचेर आसच्या याजक भावानो, ह्या फिरगेजीच्या मानेस्तानो आनी मानेस्तिणीनो, युवा जाणांनो आनी मुगाच्या भुरग्यांनो, तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस दिवं दी म्हूण मागता. फादर रॉनीच्या याजकपणाच्या रुपयोत्सवाच्या संदर्भार कुटुंबा तर्फेन 2 उतरां उलयचें म्हणून फादर रॉनीन म्हाका फोन करून सांगतना एका वाटेन म्हाका इल्लोसो संतोश जालो आनी एका वाटेन इल्लीशी भिरांती दिसली. इल्लीशी भिरांत कित्याक म्हळ्यार ह्या अपुर्बायेच्या कार्यांत म्हजी उतरां सोंपतलीं गे म्हणलो एक दुबाव. कारण गांवांत सोडून सुमार घाटार वचून एक 50-60 वर्सां जालीं. म्हजी ही कोंकणी उतरां कितलीं हांगा सामा पडटलीं म्हणलें भंय आसलें. दुसरी एक सांगणी आसा, कुटुंबांत मालगडो जावन जल्म नजो वेदीचेर निमावणो भाशणकार जावन आसूंक नजो म्हणून. हे म्हज्या जिवितांत एका वाटेन अदृश्टवंत, एका वाटेन दुरादृश्ट. कुटुंबांत हांव निमावणो आनी वेदींत हांव निमावणो. जाल्यार ही धैर्य घेवन घेवन फादर रॉनी विशयांत 2 उतरां उलोवंक हांव प्रयत्न करतां. म्हजी आनी रॉनीची बापाची वळख ल्हानपणांतावनूच म्हणयत. तो म्हज्या मलगड्या भयणीचो पूत, म्हजोच पुतनो आनी आमी सांगाता वाडल्या. म्हज्या भयणीचें कुटुंब म्हळ्यार कामांत ती कश्टी आनी जिणयेंत ती सादी, जाल्यार देवास्पणाचें तें कुटुंब. मागणे रजारे केदाळाई ह्या कुटुंबांत सुकलेंच ना. त्या देखून देव आपण येतना त्या आपणाक पाळो दिवंक रॉनीक कश्ट जावंक नात. ताजे सांगता ताच्या वडिलांचे उत्तेजनी आसले. ह्या संदर्भार रॉनी बापाची व्यक्तिचित्रण मोठ्यान करूंक हांव प्रयत्न करता. जायत्या जाणांनी ताजे विशयान सांगले, ते परत्यान रिपीट जायचें ना म्हूण हांव चिंता.
पहिले राणी बाप ल्हानपणांतूच एक कश्टी कुटुंबांत इल्लीशी दुबळीकाय आसल्यान इस्कलावेचे पयले तो कृषी करून कुटुंबाक कुमो करतलो. सकाळी उठूनच गादे कोसून रेड्या आनी जानवरांक ताण लुवून घालून ताजे उपरांत इस्कला वचून तो ताजे लिसांव शिकतलो. कुटुंबांत निमाणो जाल्ल्यान सगळ्यांकी मोगाचोय जावन आसलो. लांब आनी दडंग जीव तसो. ताचे जीव आतकीत ताजो ताळोय घट्ट आनी स्पश्ट. ताची साल सुरूक आनी चलची रीत वेगान बरयलेली. ताजे साली तेकीत आनी वेगा तेकीत ताजे चिंतापी वेगान धांवता आनी ताची सक्कड योजनाय तुर्तची म्हूण येता. ह्या फिरगेजेक येवन फकत 5 म्हयन्यांनी याजकाचे वस्तेचे घर आनी इगर्जेची घंटीची तोर उबारून ताची छाती ताणें दाखयला. ताचो जीव पळोवन आनी थोडे फावटी ताजो ताळो आयकून थोड्यांनी काव जेलरी ताजे काळी जमवाड आनी ताजी उतरां दयाळायची. हेरांक गरजेक पावची आनी हेरांक समजून घेवचें हे मोन ताचे ते आसा. फादर रॉनी बरो भाशणकार. ताच्या हातांत मायक दिल्यार पुरो. कसलो विशय तो जावं दी गणगडीत आनी सुडाळ उतरांनी सगळ्यांकी ते समजचे बरी उलयता. बलिदानाच्या संदर्भार ताचे शर्माव आनी ताणें दिवचे रेतीऱ्यो भोव लोक मोगाळ जावन आसात. तो एक बरो गावपी म्हणयेत. कंतरां गावची आनी दुसऱ्यांक शिकोवची ताचो हव्यास. तशेंच वाजंत्रां वाजोवच्याची बारीस प्रवीण. ताची ती नाजूक बोटां त्या वायलिनीचेर आनी कीबोर्डाचेर दवरली तर वेळ गेल्लोच कळना. भुरग्यांक आनी युवा जाणांक संघटीत करून तांचे संगत वावर करून तांची मनां पिसोवची छाती फादर रॉनी ते आसा म्हणयेत. फादर रॉनी मोवाळ देखीवंत आनी देण्यांनी भरलेलो. ताचे ते आसली ती देणी ताणें उर्जीत करून दुसऱ्यान ते प्रत्येक जावन युवा जाणां ते आसली तालंतां सोदून काड ती उर्जीत करूंक तो हर प्रयत्न करता. सादें ताचें जिवन विशेष व्हडपण ताचें थंय दिसून येना. जायते फावटी तुमी पळयला जावंक पुरो तो पांयांक वणो घालिना. खाली पांयानूच चलचे आमी पळयता. भक्तीक कार्यांक बऱ्या तरेन तयाराय करून आनी हर एक कार्य बऱ्या तरेन करची ताची आशा जावन आसा. सर फिरगेज घरांनी भक्तीक कार्यांक हजर आसची. ते कार्यांनी तांणी मेतेर जायची आनी भरपूर प्रयोजन जोडचें म्हणून ताची आशा जावन आसता. मुणकूर फिरगेज थोड्याच वर्सां आदीं आरंभ जाल्ली आनी अस्तित्वाक आयिल्ली म्हणून हांवें आयकलें. आनी असल्या फिरगेजेक असलो बरो कार्याळ आनी जिवाळ सुटसुटीत विगाराची गरज आसा म्हणून भोगता. रॉनी बापाच्या मुखेलपणान ही फिरगज आनीकी चड आभिर्वादेक भरतली. आत्मीक आनी लौकीक रितीच्यो चड गरजेच्या विगारांच्या मुखेलपणान जारी जातल्यो म्हणून हांव आशेतां. सर फिरगज घरां सांगता मोगान जियोवन बरें कुटुंब बरें समुदाय बरी समाज बांदून हाडूंक तो खंडीत जावन हर प्रयत्न करतलो म्हणून हांव बरोसतां. आनी हें साध्य जातलें म्हणून म्हजो भरवसो म्हाका आसा. हांव ह्या संदर्भार
विविध फिरगजनी तो सहायक विगर तसे विगर जावन ताची शिस्वत सेवा आनी कुटुंबातर्फेन रास रास उल्हास पाठवून अभिनंदन करता. ह्या जगपणाची रुपयाळी वर्सां भांगराळी जावं दी म्हणून आमी समेजता आशेता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर विन्सेंट फर्नांडीस कुटुंबातर्फेन फादर रॉनीक बरें मागून देवाची आशिर्वाद मागल्या पासून आतां विनंती करता कुटुंबाचे सांदे बाब रॉनीच्या भयण्यांची बायेंची भुरगीं हांगासर आसात. आतां एक गीत गावच्या मुखांतर बाब रॉनीक कुटुंबातर्फेन उल्हास पाठयतात. उल्हासाचें गीत कुटुंबाच्या सांद्यांत. ह्या वेळार कुटुंबाची कोण आसात मुखार येवचे आनी बाब मुखार येवचे. बागी दीस मोदेला आसंतोष आसो फादर रॉनी तुमच्या जुबले वासो आमी संगी मेळून करया दाबाजो जुबले जावनी आमच्या एकवोट आसो. बागी दीस मोदेला आसंतोष आसो फादर रॉनी तुमच्या जुबले वासो आमी संगी मेळून करया दाबाजो जुबले जावनी आमच्या एकवोट आसो. उल्हास तुमकां या जग बापा जुबले वाचे शुभाशे तुमकां तुमच्या वावरान या जग पेसान सदांच बरें मागता आमी तुमकां. उल्हास तुमकां या जग बापा जुबले वाचे शुभाशे तुमकां तुमच्या वावरान या जग पेसान सदांच बरें मागता आमी तुमकां. देवाक अर्गां दिता ताची स्तुती करता हो जुबलेव तुमचो फावो केल्या. बऱ्या भलायके संगी समाधान मागता आयच्या दिसा आमी प्रार्थना करता. देवाक अर्गां दिता ताची स्तुती करता हो जुबलेव तुमचो फावो केल्या. बऱ्या भलायके संगी समाधान मागता आयच्या दिसा आमी प्रार्थना करता. उल्हास तुमकां या जग बापा जुबले वाचे शुभाशे तुमकां तुमच्या वावरान या जग बेसान सदांच बरें मागता आमी तुमकां. उल्हास तुमकां या जग बापा जुबले वाचे शुभाशे तुमकां तुमच्या वावरान या जग बेसान सदांच बरें मागता आमी तुमकां. सदांच बरें मागता आमी तुमकां. देव बरें करूं. कुटुंबाच्या सांद्यांक गीता नदीक बाप रॉनी मिरांडा जुबलेवगार याजक 25 वर्सांची यशस्वी फळां भरीत आनी संतोष भरीत याजकी जिणी विविध पिरगजांनी सहाय विगार आनी तशेंच विगार जावन तांणी सेवा दिल्या. देवान हो दीस फावो केल्ल्या पासून ताका आमी अर्गां दिता आनी तशेंच बाप रॉनीच्या काळजाच्या गुंडायेंतली उतरां आयकूंक आमी आयतीं आसा. वेळ तर बाप रॉनी मिरांडा तुमकां.
भाऊ भयणीनो हांव कोणाची नांवां काडूंक वचना कित्याक म्हूण सांगल्यार जेवणा वेळ जाला आमी 1 वरा भितर करता म्हूण सांगिल्लें आय एम व्हेरी रियली सॉरी वी कुडंट कीप द टायम देखून पयलें धन्या देवा गांवार दिता क्रिस्ताचो ह्या जगतावन धन्या देवान म्हाका अभिषिक्त केल्ल्याक म्हज्या माय बापाचो उडास काड सक्कड फिरगजनी आमी सेवा दिल्ल्या कडेन उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी थोडेच व्यक्ती आयल्यात तांकां थोड्या जाणांक मात्र पयल्लें आनी तुमचो नांव काडूंक वचना तुमचो मोग म्हज्या काळजांत आसा मियारचो उपाध्यक्ष विनोप बांदूरचो उपाध्यक्ष स्टॅनी डायस तो म्हाका सैरो आनी विनोप हांगा फोटोग्राफी ही वॉज माय वायस वेर इज ही इज माय वायस प्रेसिडेंट इन मियार वामद बजावचे हांगाच आसात मजबूत आनी ते तिनी फिरगेजीचे ओनली रेप्रेझेंटेटिव्स आय कॉल्ड आय थँक देम ऑल देव बरें करूं म्हणटा आज म्हज्या विशयान बाप जोझफ मार्टिसान मस्त सांगले आनी बशें हांवें तशें जायजे कोण ना तितलो बरो न्ही हांव फादर जोझफान सांगले तितले तो फादर म्हजेर ताका येतेस्ट मोग आसा देखून तांणी तें बरेंपण तांणी सांगलां तशें जावंक प्रयत्न करता न्ही मुखल्या वर्सांनी मागीर विणान आनी बाप डेनीस म्हज्या मामान तुमच्या सर्वांक हांव आभारी जावन आसा तुमच्या बऱ्या उतराक हांव देव बरें करूं म्हणटा बक्षिया म्हाका हांवें नांवां सोडल्यार म्हळ्यार फास्ट आसा विगारवार जावन डेनीस डेसा आनी बाप ऑजी म्हजो मित्र म्हूण आयला विगारवार जावन म्हूण येवना तांचोय हांव मनपूर्वक उपकार बावडटा वायस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आनी कार्यदर्शी ल्हानशे फिरगजगारांक हांवें ओजे जायना जो म्हूण चिंतले जुबलेव खर्चो गी नाका गे म्हूण चिंतलें जाल्यार पळय आसूं दी एक सांगाता ह्या वेळार आमी सांगाता जेवया आनी सांगाता सेलेब्रेट करया कोवीड इल्ले पयस जाला म्हणल्या खातीर त्या आशेन तुमकां मुणकूर फिरगजगारांक हांव नामान पाठयतां तुमचें कोणाचें नांव हांव काडना कित्याक म्हळ्यार म्हाका नांवां काडूंक जावचें ना आज एवरी वन ऑफ यू हॅव लव्ड मी इनफ एंड मोर I am full with your love, so I don't mention any one of your names. कोणाचे नांव हांव काडिना तुमकां मान बागयता थोडे वर्सां तुमची सेवा हांव करता म्हूण बसयता आनी आयचे जेवण एल्टन कुटिनाच्या आत्म्याक जावं तेजे सरल्या भुरग्याच्या उडासाक तांच्या घरच्यांनी दिला तांचो उपकार बावडटा शामियाना आनी इतले सोबीत डेकोरेशन केल्ले मायकल रोड्रिगस आनी शामियाना धर्मार्थ गेल्ले डेनिस मस्करेनस साऊंड सिस्टम ही मायकल सिक्वेर आनी कुटाम तांच्या पुतार संतोशान बरी स्टेज आनी आलतरीची पुरो सजयला हे परत आनी धर्मार्थ केला सगळ्यांनी कोणेय आमच्याकडे बिल विचारूं ना आनी कालच्या दिसा स्वीट्स दिल्ल्या फातिमा स्टोर्स आनी गायन मंडळी भुरग्यांनी कितली प्रॅक्टीस येवन जुबलेव म्हणल्या खातीर इतले सोबीत रितीन भुरग्यांनी गायन केलां तांकां उत्तेजन दिलें हांव पांय देव करूं आनी तांकां तरबेती दिवंक हांवें मियार तावन जॉय मार्टिस एंड फॅमिली आनी वॉल्टी आनी ती सकट तुमी आयल्यात ताजे दुवेन जॉयलीन म्हूण ते वायलीन केल्ले भुरगे पळयल्या तुमी हय हांव थंय आसतना ल्हानशे आनी त्या कुटुंबाक म्हजेर विशेश मोग देखून हांवें म्हणलें तुमी हे इज नॉट दॅट क्वॉलिफाय तो एक्सपर्ट म्युजिशियन म्हणल्या खातीर आपयल्ले न्ही दे लावड मी सो मच सो आय आस्क देम टू बी पार्ट ऑफ देयर टॅलंट तांच्या मोगाक आनी आमच्या गायन मंडळीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आज मिडियाचे डिवायन वर्ड आनी एक खंयचे मिडिया आनी सगळे फोटोग्राफी केल्ले विनोप तांचोय हांव मनपूर्वक उपकार बावडटा तुमी हांवें घरांत हांव 1 रुपया हाडूंक ना हाडचे पडोवंक ना खंयच्या फिरगेची वचून हांवें मागोवंक ना गवळी बापांनी दिवंक ना वा कोणेय मागोवंक ना हे मुणकूर घरांनीच हांवें 80 कुटुंबाच्यांनी हांवें काले करचे म्हूण हांव खंत काडून बसुल्लो वय पूण तुमी खंयचे असाध्य पळय ते साध्य करून दाखयला सो तुमच्या मोगाक हांव ऋणी जावन आसा तुमचो भरपूर मोग देवान म्हजेर वतुल्लो तुमच्या मुखांत तो रुजू जाला साक्षी जाला देखून आय रिमेंबर ईच वन ऑफ यू विशेष तरान तरणाट्यांनी खामतावन येवन राती 9 वरां म्हणचे रेंवसाळन आनी पुरा विविध रितीनी आय एम वंडरस्टक म्हाका पात्र नांव सन्मान वाज म्हाका हांवें केलें म्हाका ते खरें कर जातले 3 म्हयने हांवें केल्ले न्ही हांवें सांगात दिल्लो मात्र
सांगात दिल्लो आनी लॅक दवरले मात्र आनी देखून तुमकां सर्वांचो सगळे हांवें फिरगजीचे सेवा दिल्ल्या सक्कट फिरगज घालून म्हज्या काळजान मोग आसा हांवें काही थोड्या फावटी रागान उलयला म्हाका बक्षिया नेडारपणान करतात देखून म्हाकाय कोणी पाद्रवानी म्हळ्यार ताका उलवलो रागिश्ट वय निमाणो फिफ्थ लावड मोस्ट बाय द फॅमिली देखून ते इल्लेशें आसा म्हजें उणेपण आसा तें आनीक सुदरावंक हांव प्रयत्न करता देखून आज जेवणाची वेवस्था केल्ल्या पायस केटरर्स आनी कोणाचें नांवां सुटले कोणी म्हाका हेल्प करा कोणाचें चुकलो गे हांव रॉबर्ट फादर रॉबर्ट इज माय रॉबर्ट बँड दिल्ले म्हूण हांगाच्या बोळकुंज्या फिरगेजीच्या भुरग्यांनी येवन तांणी सिंग केले तांचे आमी रेतीरे सांगाता वेतल्यान देखून ओजे म्हणून फादर गिब्बल्ट आनी तांणी दिल्ले सक्कडांचो आनी कोण आसो हय तुमच्या सर्वांचो म्हाका बक्षिया सुकले तर जाल्यार तुमच्या सर्वांचो इतलो वेळ तुमी सुमार हे देवा म्हज्या वाच पळयतना बेन दिसता म्हाका देखून थँक्यू सो मच लव यू ऑल थँक्यू ऑल देव बरें करूं फादर रॉनी जेवण जावन आसा प्रमुख वांटो ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालूंक विनंती करता बापा उजवळ दया करून उबे रावया सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तूं सर बरो आनी सर बरेपणाच्या आनी देण्याचो दातार तुज्या सर देण्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा ह्या जाग्यार ह्या फिरगेजीन जाल्ल्या सदाना खातीर आनी प्रत्येक जावन आमचो याजक भाव मानादीक बाप रोनाल्ड मिरांदाच्या याजकपणा खातीर आमी तुका अर्घां दिता तुज्या पुताच्या जल्माच्या फेस्ताक तयार करच्या आमकां समेस्तांक तुवें संतोश बासायलाय आज ह्या संभ्रमाच्या ह्या संदर्भार आमकां संतोश तुमचे खातीर हें जेवण तुवें तयार केलां ह्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार केल्ल्याचेर आनी हें जेवण सेवतल्या आमा समेस्तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन समेस्त एक घडी बरोबरशी जेवणाची मांडावळ अशी आसा हांगासर 2 मासा जेवणाची कावंटर आसात हांगासर उजव्याक पळया थंयसर आनी हांगासर तशेंच घराच्या भायल्यान सस्याहारी जेवणाची विलावरी थंयसर केल्या आदूंक तुमकां हांगासर उदकाची विलावरी आसा तशेंच कुडीचे घर तिरसूंक हॉला कुशीन गेल्या जाल्यार थंयसर तुमकां वेवस्था आसा फिरगज घरांक हॉला कुशीन वचून इल्लेशे पयस आसा कोण ना सुदारसी जाय म्हणून विनंती करता सैऱ्यांनी हांगासर वेचे तर जेवणाची वेवस्थेक मुखारसून वचा समेस्तांक देव बरें करूं हांगासर उल्हास पाठोवंक अवकाश आसा कोणा जेवणाक वचोंक जाय दयेकन तुमी जेवणाक वेचें जेवण जेवचें उपरांत येवन याजकाक उल्हास पाठोवयेत कोणा पयलें उल्हास पाठोवंक जाय हांगासर याजक रावता दयेकन तुमी उल्हास पाठयया मोगासनी समेस्तांक बरो दीस मागता Wait,